दयाळा आराधन तुका कृपे सागोरा आराधन तुका ये सर्वोद्धारा आराधन तुका जिजू मोगाळा आराधन तुका जिजू दयाळा आराधन तुका कृपे सागोरा आराधन तुका ये सर्वोद्धारा आराधन तुका रूपाल तूं लिपोवन आसाय दैवीक तुजो मोग वांटून आसाय उंड्या रूपाल तूं लिपोवन आसाय दैवीक तुजो मोग वांटून आसाय कृपेन तूं आमकां नेटून आसाय पुवी सांगा तुझो दिवून आसाय कृपेन तूं आमकां नेटून आसाय पुवी सांगा तुझो दिवून आसाय जिजू मोगाळा आराधन तुका जिजू दयाळा आराधन तुका कृपे सागोरा आराधन तुका ये सर्वोद्धारा आराधन तुका उंडो सोमयांतु जीवितासो आत्मी जीवित आमकां लाभुंसो उंडो सोमयांतु जीवितासो आत्मी जीवित आमकां लाभुंसो सर्गीच्या मान्नाक आमकां पोसो पुवीत इंडा आपल्या एकवटांसो सर्गीच्या मान्नाक आमकां पोसो पुवीत इंडा आपल्या एकवटांसो जिजू मोगाळा आराधन तुका जिजू दयाळा तुका ये
स्वादीक जेजू आमचो आसरो ते जेजुविने आमकां जिवीत ना मोगाळ भवन आनी भयणीनो आमचे जिवीत असो एकच थारो तो आनी त्या देखून त्यास जेजूक सोदून ते जेजू सांगता वेळ करसूंक ते जेजूक आमचे जिवीत समर्पण करूंक ते जेजूची खाकूल तो अनुभव करूंक ह्या पवित्र थाळार जुआंव पावल दुसऱ्याक समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र थाळार आमी हांगासर आसा मोगाचेनो तो जेजू आमचो स्वादीक आसरो आमचे जिवीत असो थारो तसो आमचे जिवीत असो सर्वस्व ते जेजूक आमी आराधन करया ते जेजूक आमी नामान करया ते जेजूक आमचे जिवीत आमी समर्पण करया या वेळा तसो सांगात या घडये आमी बघया मोगाचेनो हाचे की व्हरतो बळवंतो देव आमकां दुसरो ना म्हणलें ते आमी वळखून घेवया त्या देवाक त्या सोमयाक आमच्या खालसा मनांत हावन आमी आराधन करया नामान करया आमचे जिवीत ताका आमी समर्पण करया स्वादीक जेजू तूं आमचो आसरो तुझे विना कोण आमकां दुसरो स्वादीक जेजू तूं आमचो आसरो तुझे विना कोण आमकां दुसरो सौम्या जेजू तूं घोवळी बरो तूं सामचे जिन्येचो एकच तारो सौम्या जेजू तूं घोवळी बरो तूं सामचे जिन्येचो एकच तारो जेजू मोगाळा जीसस Jesus तुका Jesus come Lord Jesus stay with us Lord आराधन तुका कृपे आमचे संगत राव सोम्या हरी एकल्याचे तुझी नदर घाल सोम्या आराधन तुका सोम्या जेजू या घडी आमी तुजे भुरगीं तुज्या पांयां तळ आमी सरपडल्या सोम्या जेजू आमकां तुज्या पांयां तळ आमी समर्पण करता आसतना तुजे हजरपण ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतान आमी हरी एकले वळखून घेता सोम्या आमी तुका आराधन करता नामान करता स्तुती करता आमकां हरी एकल्यागे तुज्या पांयां तळ आमी समर्पण करता सोम्या तुका जावं आराधन सोम्या तुका जावं मान महिमा कित्याक तूं आमचो देव आमचो बळवंत देव आमचो जीव देव आमचे संगत आसो देव आमचे हरी एकले जे जिवीत सोलोन वचो देव तुजे विने आमकां ना कोणूच दुसरो तूं आमचे जिवीताचो थारो तूं आमचे जिवीताचो आसरो तूंच आमचे जिवीत सर्वस्व सोम्या तातूंत आमी तुका समर्पण करता तुज्या एकल्याचेरच आमचो विश्वास आमी बावर्त आमी दवरता आमचे सगळें जिवीत ह्या घडये तुज्या पांयां तळ आमी समर्पण करता सोम्या ह्या पवित्र थळाक येताना आमच्या खालसा मनांत कितें आमचे कश्ट दूख बेजाराई समस्ये पिडा शिडा आनी कितें आसा सगळें आमी घेवन तुज्या पांयां तळ आयला सगळें तुज्या पांयां तळा ह्या आराधना वेळा आमी समर्पण करता हरी एकल्याचे तुजे नदर घाल सोम्या जेजू हरी एकल्याक तो पळय सोम्या आमच्या संगता तूं राव सोम्या ह्या आराधना वेळार तुजी खाकूल तुजी दया आमकां हरी एकल्याक दाखय सोम्या तुजे कृपे बेसावांनी
बसोमिया आमकां हरी एकल्या की तुज्या बेसावनी बसोमिया हालेलुया 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 Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 सगळं आमी बसया मोगाचें न्हू आमचे दोनी हात आमच्या उस्क्याचेर आमी उदारे दवरया त्या सोमिया मुखार आमी आसा ओ सोमी उंड्या रुपार आमचे मुखार आसा पूण ह्या सक्रामेंतांत तो खरोच जिवोत्तू हाजर आसा मोगाळ भवन आनी भयणीनो त्या देखून आमी गायिल्लीं ती उतरां स्वादीक जेजू तूं आमचो आसरो तुजे विने ना कोण आमकां दुसरो तुका सोन्न आमच्या जिवितांत कोणून तूं दुसरो आमकां ना तूं एकच आमच्या जिविताचो तारो तूं आमचो बरो गवळी तूं आमचो सोडवणदार तूं आमचो सोमी म्हणल्यार आमी ताका वळखून घेतलें मोगाचें न्हू तूच सोमी ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच जिवस आमचे मुखार हाजर आसा मोगाचें न्हू हेब्रेवांक बरयलें पत्र अध्याय 10 वाक्य 34 पोर शुक्रारा दिसा हें सदांच मिसाचें वासाप जावन आसलें तातूंत एक वाक्य म्हज्या मतीक मस्त बरें लागलें आनी त्या उतराचेर हांवें जायतो नियाळ केल्लो जावन आसा एक उतार तुमचे आस्त बदीक लुटून व्हरूंक तुमी संतोशान सोडलें कित्याक ताचे प्रास चड बरी आनी शाश्वत बालता तसली ग्रेस्तकाय तुमचे स्वाधीन आसा म्हूण तुमी जाणा जाल्यात म्हळ्यार तुमची ग्रेस्तकाय लुटून व्हरूंक तुमी सोडली ते तुमकां कांय व्हडलें म्हूण बगोवना कित्याक ताच्या की वर्ती ग्रेस्तकाय तुमच्या स्वाधीन आसा म्हूण तुमकां बगलें मोगाच्यानो ह्या सोमियाच्या की वर्ती ग्रेस्तकाय आस्त बदीक आमकां दुसरें ना मोगाच्यानो हें सत जावन आसा सोमी आमच्या जिविताची ग्रेस्तकाय सोमी आमच्या जिविताची व्हडली आस्त बदीक आच्या की वर्ती दुसरें ना ह्या सोमया मुखार आमचे लागीं आसलें सगळें मोल नातलें मोगाचें न्हू तें जुजुबी आमी म्हणटा ताका मोल ना सोमया मुखार सोमी आमच्या जिविताचें सर्वस्व सोमी आमच्या जिवितांत आसा आमची ग्रेस्तकाय आमचें बळ आमची सकत आमचें जिवीत तोच मोगाचें न्हू ताचे विने आमकां कांयच ना हें सत जावन आसा मोगाचें न्हू ह्या सोमयातय आसची ती सकत ती अगणीत जावन आसा आनी त्या देखून जे कोणी ती अनुभव केल्या ती सांगतात मोगाचें न्हू सोमयाची सकत ती वर्ती जावन आसा ताची पदवी ताची महिमा वर्ती जावन आसा सांब पावलान त्या दमस्काच्या वाटेर ताका भेटल्लो ती सकत ताणें अनुभव केल्ली आनी त्या देखून तो कितें म्हणलो म्हाका जी येयल्यारय सोमी म्हाका मेल्यारय सोमींत मेल्यार म्हाका फायदो कित्याक ताच्या की वस्ती ग्रेस्तकाय आस्त बदीक म्हज्या जिवितांत दुसरी ना म्हणून तो वळखलो मोगाचें न्हू हें सत त्या देखून आमचे तावन त्या सोमया मुखार आमी आसतना एकच सोमी आशेता आमचो भावार्थ आमचो गूंड भावार्थ आमची पातयेनी मोगाचें न्हू हें गरजेचें हें अरियेकल्या तें आसा जाय आमचो भावार्थ तो थीर जाय जाय गूंड रोंबा जाय तो भावार्थ तसलो जाय जाय करपा सारको आमचो भावार्थ आनी त्या पातयेनीन आमी ताचे लागीं येता ताचे लागीं मागता जाल्यार असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना कित्याक तो सर पदवेदार महिमेन भरलेलो देव तो जीव देव मोगाचें न्हू ह्या देवा मुखार केदें व्हडलें कडप जाल्यार खर घाता मोगाचें न्हू ह्या देवा मुखार कित्याक आजच्या की अगणित सकत पदवी महिमा दुसरी खंयचीच ना मोगाळ भवन आनी भयणीनो मुन्य पुस्तक पोरण्या सोल्यांत अध्याय 3 वाक्य 5 ते 6 कितें म्हणटा जो कोण मनीस सर्वेस्पराचेर पातयेता आनी ताचेर विश्वास दवरता तो मनीस भागी तसलो मनीस उदकाच्या देगेर लायिल्ल्या आनी व्हाळांत आपली पाळां पावयलेल्या रुखा सारको गरमी येतना ताका भिरांत ना ताची पानां सदांच पाचवी सुके दाडीच्या वर्सा ताका परवा ना
आनी फळां दिल्या बागार तो केदीस रावना. त्या देखून पळया, जे कोण ताचेर पातयेनी दवरता, विश्वास दवरता, तांचें जिवीत वळाच्या देगेन लायिल्ल्या रुखा बरी. तो केदाळय पाचवो, कित्याक ताचे पाळां त्या उदकांत आसात, त्या वळांत आसात, आनी तो फळां दिनासतना केदीस रावना म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. त्या देखून जो कोण सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरता, पातयेनी दवरता, ताचें जिवीत केदाळाय संतोष भरीत, ताचें जिवीत केदाळाय बेसांवांनी भरलेलें, आशिर्वादांनी भरलेलें, आनी तो आशिर्वादीत व्यक्ती मोगाचें न्हू. हें सत जावन आसा. हीं उतरां कितलीं जाणां पातयेता जाल्यार एक फावटी म्हज्या सांगाता म्हणया, जो कोण मनीस सर्वेस्पराचेर पातयेता आनी ताचेर विश्वास दवरता, तो मनीस बागी. तसलो मनीस उदकाच्या देगेर लायिल्ल्या आनी वळांत आपलीं पाळां पावयलेल्या रुखा सारको गरमी येताना ताका भिरांत ना, ताचीं पानां सदांच पाचवी, सुके दाडीच्या वर्सा ताका परवाना, आनी फळां दिल्या बागार तो केदीस रावना, तो केदीस रावना, तो केदीस रावना. एक घडी आमचे दोळे धांपिया, आमची पातयेनी आमचो विश्वास सुमयाचेर आमी रोंबोवया. आज जेसू म्हाका तुका आपयता, ताचेर विश्वास दवरूंक, ताचेर पातयेनी दवरूंक. पयलें आमच्या जिवितांत तें गरजेचें. कितेंय मागच्या पयलें, कितेंय विसारच्या पयलें आमच्या जिवितांत तो खरो देव, तो जीव दातार, तो सोडवनदार, तो सर्वस्व म्हणली पातयेनी आमच्या भावार्थाची पाळां ताचे थंय रोंबाचे. हें जालें जाल्यार आमचें जिवीत पाचवें, आमचें जिवीत फळां फुलांनी भरलेलें, आमचें जिवीत आनंद भरीत, आमचें जिवीत संतोष भरीत, आमचें जिवीत नंदन. त्या देखून जेसू आज आपयता, तुका म्हाका आपयता. त्या देखून त्या जेजूक जेजू 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 म्हणून आमी उलो मारया. आमचो भावार्थ आमचे पातयेनी आमी ताचेर दवरया. मोगाच्या बाबा भयणी, हें गरजेचें. नाजाल्यार खाली येवन हांगा बसून फाटीं गेल्यार कांय फायदो ना. आमची पातयेनी रोमाना जाल्यार, आमचो भावार्थ थीर घट जायना जाल्यार, एकाच दोनीचेर, एकाच सोमयाचेर आमचो विश्वास दवरिना जाल्यार आमचें जिवीत बरें जायना, आमचें जिवीत आशिर्वादीत जायना मोगाचें न्हू. त्या देखून त्या सोमयाक आमी सांगया, तुजेर एकल्याचेर मात्र पातयेता. तूं म्हजो सोमी आनी म्हजो धनी, म्हजो सोडवनदार म्हणलें हांव मानून घेता म्हणून त्या सोमयाक आमच्या काळजांत हांव सांगया. आमचें जिवीत ताका ह्या घडी आमी समर्पण करया मोगाचें न्हू. सगळें आमचें जिवीत ताच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया. त्या जेजूचेर पातयेनी दवरया, त्या जेजूचेर आमी विश्वास दवरया, त्या जेजूक आमी लागीं येवया. मोगाच्या बाबा आनी भयणी, त्या जेजूविने आमकां जिवीत ना म्हणलें तें आमी वळखून घेवया. आनी आमच्या बाबा सांगता आमी गावया गीत, जेजू म्हाका आपयता, मोगान म्हाका पळयता, वेंगेंत ताच्या तो घेता, पातकां म्हजी बक्षिता. आनी जेजू 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 म्हणून ताका आमी उलो मारया. जेजू म्हाका पळयता, मोगान म्हाका पळयता, वेंगेन ताच्या तो घेता, पातकां म्हजी बक्षिता. जेजू म्हाका आपयता, मोगान म्हाका पळयता, वेंगेन ताच्या तो घेता, पातकां म्हजी बक्षिता. आमच्या हात वयर उबान जेजू म्हणून जेजू जेजू म्हणया, आमकां समर्पण करया.
제수 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 पाथेनी दवर बाबा बहिणी पाथेनी का उलो मार त्याच्यावर बावर्त दवर आणि सांग पाती येता जेजो तुनसो सर्वच म्हणले सांगता का जेजू 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 touch them Lord Jesus bless them heal them Lord Jesus may your mighty power flow जेजू 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 जिन्येन कांगाल जाताना कंदी दुकान बुडताना सुमियाक उलो मारताना कांयच म्हाका उन येना ताचेर बावार्थ पातयेनी दवरून उलो मारताना तो आयकता तसो जेजू हांगासर आसा इतल्या जाणांक तो आयकल्लो इतल्या जाणांची बोब ताच्या मुखार पावल्ली इतल्या जाणां बरो केल्लो तसो जेजू हांगासर आसा ते जेजूक आमी उलो मारया ते जेजूक आमी बावार्थान उलो मारया मोगाचे न्हू आमचे सुख दुख कश्ट अनवरा पिडा शिडा सगळे आमकां आसा तशें ताच्या पांयांत आमी समर्पण करया जिन्येन कांगाल जाताना खंती दुखीन बुडताना सुम्याक उलो मारताना कांयच म्हाका उणेना जिन्येन कांगाल जाताना खंती दुखीन बुडताना सुम्याक उलो मारताना कांयच म्हाका उणेना परत आमच्या वैरवान जेजू 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 जीसस touch bless Jesus, 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 I surrender all of them into your hands. Jesus, bless them, Lord Jesus. Bless them, heal them. May they experience your mighty power, Lord Jesus. Touch them, Lord Jesus. Bless them, Lord Jesus. Bless Jesus, bless them. Bless them, Lord Jesus. Bless them, heal them. May your mighty power flow. Jesus, 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 bless them, Lord Jesus. मुझे पासो तो मेलो मुजो बरो गवळी तूं सदांच म्हाका तो राखता कोरस म्हजो सोमी तूं वही मोगाच्या बाबा आनी भयणी मुझे खातीर जीव दिल्लो तो कोरस जीव सोमी म्हजो सोमी ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आसा पातयेवया विश्वास आमचो तीर करया घट करया मोगाचे न्हू मुझे पासत मेलोय तूं मुजो बरो गवळी तूं सदांच म्हाका राखताय तूं खोरस म्हजो सोमी तूं मुझे पासत मेलोय तूं मुजो बरो गवळी तूं सदांच म्हाका राखताय तूं खोरस म्हजो सोमी तूं साक्रामेंतांत हात उबारून धरया आमकां समर्पण करया उलया ताच्याकडे काळजांत सांगा तो आयकता जीव देव जीसस I surrender them, Lord Jesus. I surrender them into your hand. Touch them. Love them, Lord Jesus. Manifest your love to them, Lord Jesus. Touch them, Lord Jesus. Bless them, Lord Jesus. Bless them, each and every one of them. Bless them, Lord Jesus. Be with them, Lord Jesus. Apod sumya, apod. तुझो मोग वाळून दिता Jesus. हर एका काळीस मोगान भरून दी sumya. Touch them. Apod sumya Jesus. Jesus, 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 Jesus.
जेजू जेजू जेजू. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 तुमची जबाब आम्ही तुका आराधन करता. आम्ही तुका आराधन करता. जेजू जिव्या आनी खऱ्या देवांक आम्ही तुका आराधन करता. जेजू त्रिंदादीच्या दुसऱ्या जना आम्ही तुका आराधन करता. जेजू मनीस जाल्ल्या देवा आम्ही तुका आराधन करता. जेजू आमकां जिवी दिल्ल्या धनिया आम्ही तुका आराधन करता. जेजू उंड्या रुपार हांगासर कोरोसू हजर आसच्या आम्ही तुका आराधन करता. जेजू आमचे सांगत आसल्यार आसच्याक येवकरिस्त घडलेल्या आम्ही तुका आराधन करता. जेजू संपूर्ण मनशापणान भरलेल्या आम्ही तुका आराधन करता. जेजू आमचो अपरिमीत मोग करच्या आम्ही तुका आराधन करता. जेजू हर एकल्याक बरें करच्या राया आम्ही तुका आराधन करता. जेजू आमच्या जिविताचे ग्रेस्त गाये आम्ही तुका आराधन करता. जेजू आमच्या जिविताच्या मोलादीक दिरव्या आम्ही तुका आराधन करता. जेजू आमच्या जिविताच्या एकच ताऱ्या आम्ही तुका आराधन करता. जेजू भियेनाका म्हूण धैर्य दिल्ल्या धनिया आम्ही तुका आराधन करता. जेजू म्हजे नांव आपणाच्या हाताचेर लिखलेल्या मोगाच्या इश्टा आम्ही तुका आराधन करता. जेजू रायांच्या राया धनियांच्या धनिया आम्ही तुका आराधन करता. जेजू या सक्रामेंताद्वारे निरंतर सांगत दिवच्या आम्ही तुका आराधन करता. जेजू पवित्र पुस्तकाच्या उतरामारीपात मुझे कडेन उलोवच्या आम्ही तुका आराधन करता. जेजू म्हज्या सुमिया आनी म्हज्या धनिया आम्ही तुका आराधन करता. सकड आमी उबे रावया. हाल्लेलुया गावून तर या सुमयाक आमी नावाडया. ह्या सुमयाक आमी दिन वाचुया. आमच्या काळजा मनांत हांव संतोषान मोगाचें न्हू एक उडास दोरा पवित्र पुस्तक परतून आनी परतून म्हणटा थाळयो पेटोवन संतोषान उल्हासान हात वयर करून उबान आमी कितल्या तरांनी देवाची स्तुती करता. देवाक नांव वारता. देवाक अर्गां ओगळाप दिता. आमकां तर बरें मोगाचें न्हू ताका बरें न्ही आमकां बरें. आमी कितलें ताका दिता बऱ्या मनान संतोष भरीत काळजान ताची स्तुती करता. तितलीं आशिर्वादां करपा बरेंपण हांगासर वालता आमच्या एकल्याच्या जिविता वालता. तर त्या पातयेनीन आमी ताळयो पेटोवन सुमयाची स्तुती करया. हात वयर उबान सुमयाची स्तुती करया. नाचोन उल्हासान म्हणल्या बरी सुमयाची स्तुती करून हें गीत आमी गावया. हल्लेलुया गाऊन आम्ही सौम्याक नावाड्या. रायाच्या त्या रायाक आम्ही भागवत करूया. हल्लेलुया गाऊन आम्ही सौम्याक नावाड्या. रायाच्या त्या रायाक आम्ही स्वागत करूया. हल्लेलुया 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 हल्लेलुया. जेजू येता जेजू येता जेजू येता. जेजू आमचो जेजू येता. दाविदाच्या घराण्याचो राजा येता. जेजू येता जेजू येता जेजू येता. जेजू आमचो जेजू येता. दाविदाच्या घराण्याचो राजा येता. हात वयर उबारया ताळयो पेटूया. सांगात आमी जैताची बोबाट मारूया. हात वयर उबारया ताळयो पेटूया. सांगात आमी जैताची बोबाट मारूया. हल्लेलुया गाऊन आमी सौम्याक नावाड्या. रायाच्या त्या रायाक आमी स्वागत करूया. हल्लेलुया गाऊन आमी सौम्याक नावाड्या. रायांच्या त्या रायाक आमी स्वागत करूया.
Alleluia, 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 Alleluia. Gesù येता, Gesù येता, Gesù येता, Gesù आमचो Gesù येता, पदवेन आनी महिमेन आमचो राजा येता. Gesù येता, Gesù येता, Gesù येता, Gesù आमचो Gesù येता, पदवेन आनी महिमेन आमचो राजा येता. आतवयर उबारया, ताळयो पेटुया, सांगात आमी जैताची बोड बोबाट मारुया. आतवयर उबारया, ताळयो पेटुया, सांगात आमी जैताची बोड बोबाट मारुया. Alleluia गाऊन आमी सोम्याक नावाडया, रायाच्या त्या रायाक आमी स्वागत करूया. Alleluia गाऊन आमी सोम्याक नावाडया, रायाच्या त्या रायाक आमी स्वागत करूया. Alleluia, 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Praise you, Lord Jesus. We glorify your name, Lord Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Sakra mi bosya mogacheno. Mogal bavanani bainino. Amso Dev Immanuel. Amso Dev amcha sangata. Amso Dev amso itlo mog kartagi. तो मुनीस जालो आमच्या मोगान बोरुलो देव मुनीस जालो मनशा सांगाता रावंक ताणें खुशी वेली मोगाच्यान आनी आमच्या देवात हांव वालता मोग मात्र हर एकल्याचो तो मोग करता मोगाच्यान. आमी मोग करता तसो आमी तसो मोग करता वा ना तें ताका नाका पूण तो मोग करता कित्याक ताचें लक्षानंत मोग मोग करचेंत ताचें लक्षान आनी देव आमच्या हर एकल्याच्या मोगान भरला मोगाच्यान आनी ता देखून ताचे तावन निरंतरी तो मोग वालता आनी मोग आसतना आमची तो जतन करता आमकां सांबाळटा आमकां चलयता आमच्या जिविताच्या हर एका घडये आमच्या बगलेक तो रावता. प्रत्येक जाण आमी उलो मारतना आमच्या कश्टा वेळार दुखा वेळार बेजारा वेळार आमी उलो करतना तोका आयकता मोगाच्यान. एकूच तोरा मोग म्हळ्यार आमी उलो मारल्यार कुडले दिजे म्हण न्ही. आतां एक आवय भुरग्याचो मोग करता भुरगें इसारलें पुरो दिना भुरग्याक कितें गरज आसा तें दिता खंयच्या वेळार गरज आसा तें दिता आनी त्या देखून त्या त्या वेळा प्रमाणे ती आवय दिता. तशेंच आमचो देव आमचो इतलो मोग करता म्हळ्यार आमच्या कश्टा वेळार खंडीत आमचो देव आमच्या सांगाता रावता आमची बोब ताका आयकता आमी उलो मारतना तो आयकता आमच्या सांगाता रावता आमचे कश्ट वोवयता आमचे वोजे हाळू करता हें सत मोगाच्यान. पूण एकच बटी दिता म्हण न्ही आमी बोबो मारले इसारल्या कोडले दिता म्हण न्ही पूण त्या त्या वेळा प्रमाणे खंडीत आमचो देव दिता. थोडे बटी इल्लेशे कश्ट भोगूंक इल्लेशे पिडा शिडा सोसूंक आमकां ताणें सोडलें जाल्यार आमच्या सांगाता तो आसा आमकां सोडला ना म्हण न्ही त्या घडये आसा जावं आमच्या महिमे खातीर जावं ताच्या महिमे खातीर आमी तें भोगचें सोंसचें जावन आसा. तो सलो मोग ताचो जावन आसा त्या मोगाक थळ ना गड ना उजायना गुंडायना मोगाच्यान पूण हर एका दिसा तो आमच्या सांगाता आसा मोगाच्यान. आमी थोड्या दिसा आदी सांगले एक घडीत
काणी न्ही हें घडिल्लें एक व्यक्ती म्हजे लागीं आयिल्लो मुंबय तो वस्ती करता ताका कोणेंय कितेंय वायट केल्लें आनी ताका लागून जायते कश्ट ताच्या जिवितांत ताणें भोगले समस्या ताणें भोगले पूण एक देवाचेर अखंड पातयेनी ताका आसलो विश्वास ताका आसलो देव तसो खंडीत मोग करता म्हणलें ताची काणी आयकतना म्हाका भोगलें मोगाचें हांवें देवाक अर्घ होगळाप दिली ताचे खातीर आनी ताच्या जिवितांत देवान वळयलेल्या त्या मोगा खातीर ताकुलते खातीर आनी वो भाऊ एक दीस ताच्या जाग्यार उबो रावन आसलो जायतें वायट ताका घडिल्लें तो म्हणटा एक दीस ताच्या जाग्यार उबो रावन आसलो खाली पळोवन आसलो काम ताचो काम करचो काम असो ताच्या बगलेक आसलो आनी तशें म्हणटाना व्हडले ते पेरवे मूस मोवांचे व्हडले मूस एक इतलो मूस ताच्या थंय उबोवन आयलो खंय काम असो धांवोंक सुरू खंय पूण वो थंयच रावलो खंय आनी तक्षण तो म्हणटा दिंबयेर पडलो खंय दिंबयेर पडोवन ताणें दोनी हात वयर केले खंय आनी ते मूस आयलेले कार ताका साबोन नाश करीचे आसले तो वाचून उरो त्या दिसा साथ देतना आनी तो म्हणटा आयिल्ले मूस पुरो ताच्या हाताक मारन पुरो सकयल मोरोन पडले खंय ताणें दोळे धांपून ताचे दोन हात मात उबार केले खंय दोळे सोडून उक्ते करतना सक्कड मूस मोरोन ताच्या पांया मुळांत तो खंय दिंबयेर पडलो थंय पडोन आसले खंय मागीर तसो काम असो म्हणटा खंय हें कशें घडलें तुजे थंय कसली सकत आसा हें कित्याक अशें जालें म्हूण तो काम असो ताका म्हणटा खंय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया त्या देखून मोगाचें न्हू आमच्या देवाचो मोग तसलो आमकां सोन घालना आमच्या कश्टा वेळार आमच्या सांगाता तो आसा आमी उलो मारतना तो आयकता मोगाचें न्हू कित्याक ताचो मोग तसलो आमच्या हर एकल्या थंय त्या देखून इसाया प्रवादी अध्याय 43 वाक्य 2 आनी 3 म्हणटा तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुजें सवें आसतलो न्हंयतल्यान वेशी जाल्यार त्यो तुका बुडोवच्यो नात उज्यांतल्यान तूं सलशी जाल्यार तूं लासून वेसो नाय उज्याच्यो जिबो तुजे भस्म करच्यो नात कित्याक हांव सर्वेस्व तुजो देव इस्रायल असो पवित्र देव तुजो सोडवंदार प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मोगाचें न्हू आमी ताचो मोग दुबावचें ताच्या मोगाचेर आमी दुबावचें पूण तो म्हणटा हांव इस्रायल असो पवित्र देव तुजो सोडवंदार त्या देखून तो विश्वासी देव ताचो मोग सदांच विश्वासी मोगाचें हें सत त्या देखून कीर्तन 136 वाक्य 1 ताव 4 तशेंच वाक्य 23 आनी 26 कितें म्हणटा सर्वेस्पराक अर्घां दिया कित्याक तो बरो कित्याक ताचो मोग ससनाक बालता दनयाच्या दनयाक अर्घां दिया कित्याक ताचो मोग ससनाक बालता देवाच्या देवाक अर्घां दिया कित्याक ताचो मोग ससनाक तकता एकलोच तो असर्यां करता कित्याक ताचो मोग ससनाक तकता आमच्या कश्टांत ताणें आमचो उगडास केलो कित्याक ताचो मोग ससनाक तकता आमच्या दुस्मनाच्या हातांतली आमकां सोडयली कित्याक ताचो मोग ससनाक तकता सगळ्या प्राणयांक तो पोसता कित्याक ताचो मोग ससनाक तकता सर्गीच्या देवाक अर्घां दिया ताचो मोग ससनाक ताकता एक घडी दोळे धांपया दोनी हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया एक घडी आमी उपकारी मनाची जावया ताचो मोग एक घडी अनुभव करया ह्या काळजांत आमचे भितर आमच्या फाटल्या सगळ्या जिविताचेर आमी नदर घाली जाल्यार आमच्या जिवितांत कश्ट येताना दूख येताना पिडा शिडा समस्या येताना खंयचें ना पूण थोड्या दिसा उपरांत म्हयन्या उपरांत फाटीं पळयतना ताचो मोग आमचे थंय कितलो आसलो कितलो वर्तो जावन आसलो कशें ताणें आमची जतन घेतल्या तें आमकां भोगता मोगाचें न्हू हें सत त्या देखून आज आमी उपकारी मनाचे जावया ताच्या मोगा खातीर ताच्या त्या विश्वासी मोगा खातीर ताच्या त्या सोसणीक मोगा खातीर कित्याक आमी पातकी अस्कत ताका दुखयता ताचे जावन पयस वेता जाल्यार ताचो मोग विश्वासी सोसणीक निरंतर मोग आमच्या हर एकल्या थंय वाळटा त्या देखून त्या सोमयाक आमी अर्घां दिवया तसो उपकार आमी आठवया मोगाचें न्हू थँक्यू म्हणया ताच्या काळजा आमच्या काळजान जावन ताका थँक्यू म्हणया तसो मोग आमचे भितर एक घडीभर आमी साकया
आमी सगळ्यां उबे रावन अर्गां दितलो सोमया अर्गां दितलो हें गीत गावन त्या सोमयान आमचें तें दाखयल्या त्या अपरमीत मोगा खातीर आमी ताका अर्गां दिवया आमची सगळीं जिणी ताका समर्पितलो म्हणून आमी ताका म्हणया तुजो म्हजो राय म्हाका तूं जाय म्हणून त्या सोमयाक आमी सांगया मोगाचें न्हू अर्गांदितलो सोमया अर्गांदितलो सगळे म्हजे जिणे तुका समर्पितलो अर्गांदितलो सोमया अर्गांदितलो सगळे म्हजे जिणे तुका समर्पितलो तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो तुजो म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्गां दितलो सोमयाक अर्गां दितलो सगळे म्हजे जिणे तुका समर्पितलो सोमयाक आमी सांगया तुजे हात धरून म्हजें मेट काडटलो तुजें नांव सदांच म्हज्या तोंडार तें घासतलें तुजो मोग करतलो तुज्या बोळान चलतलो अब्बा बापा म्हणून हांव हर एक दीस तुका उलो मारतलो तुज्या कुरपेन म्हजें जिवीत बांदून हाडटलो म्हूण त्या सोमयाक आमी सांगया ताज्या मोगाक आमी पाटी मोग दिवया मोगाचें न्हू तुझ्या हाता धरून म्हजें मेट काडटलो तुझें नांव सदांच म्हज्या ओंठार घासतलो तुझ्या हाता धरून म्हजें मेट काडटलो तुझें नांव सदांच म्हज्या ओंठार घासतलो तुजो मोग करतलो तुझ्या बोळान चलतलो तुजो मोग करतलो तुझ्या बोळान चलतलो अब्बा बापा म्हणून तुका उलो मारतलो आनी अर्गां दितलो सोमयाक अर्गां दितलो सगळे म्हजे जिणे तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सोमयाक अर्गां दितलो सगळे म्हजे जिणे तुका समर्पितलो तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो तुजो म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्गां दितलो सोमयाक अर्गां दितलो सगळे म्हजे जिणे तुका समर्पितलो प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळं आमी बसया मोगाचें न्हू म्हाका उडास आसा एक तरणाटें चली बऱ्या कुटुंबांतलें आवय बापायन तसो मस्त मोग करन ताका ल्हानवड केल्लें एक बरो फुडार ताका दिल्लें आनी हे चली एका आक्रिस्तांव चल्याच्या मोगार पडटा सबार तें ताणें मोग केलो त्या चल्याचो आनी घरा कळत आसतना घरांत त्या काजाराक तांणी परवानगी दिली ना आनी प्रत्येक जावन बापूय कठीण आसलो आनी दुवेक त्या काजाराक ताची परवानगीत नातल्ली आनी हे चली घरसून गेलें त्या तरणाट्या सांगता लग्न जालें फुडें भुरगेंय जालें आनी एक दीस म्हजे कडेन उलोवंक आयिल्लें मस्त खंगाल जाल्लें देदिस्पो जाल्लें बेजाऱ्यान आसलें आनी उलयतना म्हणालें म्हज्या पप्पा मम्मीन इतलो मोग केल्लो त्या मोगाक हांवें वायट केलें अन्याय केलें म्हण म्हाका भोगता आनी म्हजे लागीं विचार लागलें हांवें मोग करून सूख केली गी हांवें मोग केल्लो सूख गी अशें जायतीं सवालां म्हजे कडेन विचार लागलें आनी ताच्या उपरांत ताच्या जिवितान एक स्वरूपन जायते ताणें भोगलां प्रत्येक जावन ताच्या बालंतेरा वेळार आवय बापाय नासतना जायते कश्ट दूख भोगल्ले आनी ताणें म्हाका विचारतलें हांवें कितें सूख केली बादार हांवें मोग केल्लो सूख गी म्हज्या आवय बापाय हांव पयस केल्लें हांव सूख गी अशें जायतीं सवालां ताच्या मतींत आसली मोगाच्या मोगा भवन आनी भयणीनो देव आमचो इतलो मोग करता आमचो हर एकल्याचो मोग करता
पूण थोडे बडी देवाचो मोग अनुभव करूंक तो चुकोवन आमी पडटा आनी देवा ताव आमी पयस वेता आमी पाताक आमी करता मोगाचें न्हू परमेश्वरल्यान उत्पत्ती पुस्तकान आमी पळयल्यार देवान आदावंक आनी येवेक रचलें देवान आदावंक आनी येवेक ताच्या सांगतपणांत दवरलें त्या भुमी वायकुटांत सांगता दवरलें देव हर एक दीस तांचे सांगता उलयतलो तांचे सांगता वॉकिंग करतलो समकातलो देव तांचे सांगतात आसलो पूण देव आसलो जाल्यार देवाचें सांगतपण आसलें जाल्यार देवाचो मोग तांचे थंय आसलो जाल्यार ती चुकोवन पडली देवाक अविधेय जाली पाताक तांणी केलें आनी त्या देखून तांकां भुमी वैकुटांतावन तांणी भायर पडा जाय पडलें देवान तांकां भुमी वैकुटांतावन भायर घालें मोगाचें न्हू आनी तांचें जिविता मारी पात ह्या संवसारांत पाताक भितर सरलें मरण भितर सरलें ही आदाम येवेची खाणी अजुनूय तित्त खाणी सोलोवन आसा मोगाचें न्हू देव इतलो मोग करता जाल्यार आमी त्या देवाचो मोग अनुभव करूंक त्या देवाचो मोग साकोंक आमी चुकोवन पडटा देवा तावन आमी पयस वेता देवाक आमी दुखयता आमी मस्त बडी देवाक इन्कार करता थोडी बडी आंगाई येता आनी खंय ताच्या उपरांत बोटा कडेन माट मंत्रा फाटल्यान आनी खंय पुरो धांवता आमच्या एका देवाक इन्कार करता त्या देवाचें नांव व्यर्थ करता अपमान करता मस्त बडी आमच्या जिवितांत देवाक मोगाचें न्हू आज सोमयान म्हणली उतरां म्हाका सोमया सोमया म्हणटा तो सर्गीच्या राजांत्रीक आसना पूण जो कोण सर्गी आसा म्हज्या बापाची खुशी करता बापाची खुशी कितें ताच्या मोगांत आमी रावच जाय ही ताची खुशी आमी ताच्या मोगांत रावच जाय पूण आमी मस्त बडी ह्या बापाच्या देवाच्या मोगांतावन आमी पयस वेता देवाचो मोग पेल्याचो मोग करूं तो उपादेश आमी पाळूंक चुकोवन पडटा मनशापणान पडच्या बदलाक थोडी बडी आमी कठोरपणान मन जाती भाशेन आमी जाता मोगाचें न्हू आनी आमचें जिवीत आमी दुखाचें कश्टाचें आमी करून घेता तर ह्या घडये सक्कणां आमी दिंबीर पडया मोगाचें न्हू सक्कडां दिंबी घालया साध्य आसली दिंबी घालया उरलें कोणाक दिंबी घालूंक जायना उबें रावया आमचे दोळे आमी दांपिया देवाची काकुलत आमी मागया ह्या देवाच्या मोगांतावन पयस गेल्ल्या खातीर आमच्या जिवितांत असरी अंगडाचे भलायकी बरेपण वाळा जाय जाल्यार आमचे थंय नितळाय आसा जाय आमचे काळीज मोन नितळ जाय जाय आमच्या पातकाची सोडका आमकां लाभ जाय त्या देखून ह्या घडये आमचे दोनी हात आमच्या मुखार उदारे दवरया दोळे आमी दांपिया आमचो भाऊ हें गीत गायतना काकुलत म्हजी कर देवा म्हणून उलो मारतना आमी साध्य आसा जाल्यार मात्र म्हणया नाजाल्यार दोळे दांबून आमचे हात मुखार आमचे उदार दवन सुमयेची काकुलत आमी मागया ह्या घडये हें पवित्र उदक आमचेर आमी घेताना आमचे पाताक ह्या पवित्र उदकाच्या सक्तीन कुरपेन ते धुवन वचून नितळ जावं दी आमी त्या देवाच्या मोगाक थंय आमी फाटी येवया मोगाचें न्हू त्या देवाच्या मोगा विरोध गेल्ल्या खातीर त्या देवाक अपमान आमी केल्ल्या खातीर त्या देवाचो मोग करिनातल्या खातीर त्या देवाक दुखयलेल्या खातीर ह्या घडये आमी विशेष बक्षांनी आमी काकुलत मागून घेवया मोगाचें न्हू सुमयेची काकुलत आमच्या कुडींत आमी वाळोवन दी आमी देवाक अविधेय जाल्ल्या खातीर आमच्या जिवितांत हेरांचो मोग करिनातल्या खातीर देवान दिलो तो उपादेश आमी पाळण जियेनातल्या खातीर वायट अन्याय हेरांक आमी केल्ल्या खातीर त्या मारिपात देवाकच आमी दुखयलेल्या खातीर देवाच्या मोगांतावन पयस सरल्या खातीर ह्या घडये विशेष बक्षांनी आमी मागून घेवया मोगाचें न्हू सगळे आमचे दोळे दांपिया आमचे दोनी हात आमच्या मुखार उदारे आसूं दी आमच्या पाताक आमी वळखून घेवया खालसान जावन पाताक आमी रडया आमी केल्ले सगळे उणेपण देवाच्या मोगा विरोध एकामेकाच्या मोगा विरोध आमी कितें वायट अन्याय केला ते वळखून घेवया देवाची काकुलत करपा आमच्या जिवितांत कुडीन वाळोवन दी म्हणून ह्या घडये आमी मागया मोगाचें काकुलत कर मुझी अब्बा बापा काकुलत कर मुझी पापा दाले तुका दुखयले मंदामेंते मोडून तुका वेंसाणले पापा दारले तुका दुखयले मंदामेंत तुझे मोडून तुका वेंसाणले काकुलत कर मुझी
Abba Bapa kaku tukar muji kaku tukar muji Sumya Jesu kaku tukar muji Pap adarle tuka kursaile दैविक मोगाक सांडून तुका जीवित विबाडले पाप आदारले तुका कुरसायले दैविक मोगाक सांडून हांवें जीवित विबाडले काकू तुखर मुजी अब्बा बापा काकू तुखर मुजी काकू तुखर मुजी पवित्रत्म्या काकू तुखर मुजी तुका नेगारले तुका दुखयले दैविक देण्या दातारा तुका पयस केले तुका नेगारले तुका दुखयले दैविक देण्या दातारा तुका पयस केले काकू तुखर आमची पवित्रत्म्या काकू तुखर आमची काकू तुखर आमची अब्बा बापा काकू तुखर आमची Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मगोचन सगळं आमी उबे रावया एक घडी हांवें दळूत सांगलें दमास्काच्या वाटेर सांपावलो त्या जिवंत क्रिस्ताक भेटलो ताचे उपरांत तो कुरडो जालो ताका दिश्ट नातली आनी ताच्या उपरांत ताका आपोवन व्हेलें आनानियाचे त्या थंयसर त्या सुवातेर आनानियन ताचेर हात दवरून मागले त्या घडये पवित्रत्म ताचेर देवलो मोगाचें न्हू पवित्रत्मेची सकत कृपा ताचे थंय वाडली दोळ्यांक दिश्ट आयलें ताचें जिवीत परिवर्तन जालें बरें जालें नवें जालें आनी ताच्या उपरांत त्या उर्बेन कुरपेन बरोवन ताणें सगळ्यांनींतल्यान वचून कितली वावर केलो इतल्या पवित्र सभेक सुवार्ता ताणें परगट केली कितले कश्ट नश्ट ताणें भोगले मोगाचें न्हू पूण तो बळवंत उरलो कित्याक पवित्रत्मेचें हें न्ही ताचे थंय जाल्लें पवित्रत्मेची कृपा ताचे थंय वाळल्ली मोगाचें न्हू त्या देखून हें सत त्या देखून तसो पवित्रत्म आपोस्तलांचेर देवलो बियान खांगल देदेस्पर जाल्ले दारां उक्तींगन भायर गेले सोमयाची सुवार्ता तांणी परगट केल्ली सोमया खातीर जीव दिवंक तांणी फाटी मुखार करूं ना मोगाचें न्हू केन्ना पवित्रत्म्याचे देणे सकत वाळटाना तसो पवित्रत्म आमचेर पविस्नानाच्या साक्रामेंता मारिपात आयला तिरावण्याच्या साक्रामेंता मारिपात आमकां भावार्थान ताणें थीर केलां आनी वस्सो पवित्रत्म आमचे सांगात आसा पवित्रत्म आमचे एक बळवंत हातेर आधार मोगाच्यान पूण मस्त बडी ह्या पवित्रत्म्याची सकत कृपा आमी अनुभव करूं ह्या पवित्रत्म्याक उलो मारूं ह्या पवित्रत्म्या कडेन मागोवंक आमी सुकोवन पडटा आनी पवित्रत्म्याचें येणें आमचे थंय जाताना आमच्या कुडींत भलायकी बरेपण वाळटा मोगाचें हें सत त्या देखून हर एक फावटी आमी हिन्नर हिलिंग्सा वेळार आनी बरो मागण्या वेळार पवित्रत्म्या उलो मारचें पवित्रत्म्याची कृपा देंवत आसतना आमची काळजां मनां नवीं जातात आमचे थंय पवित्रत्मे सकत कृपा वाळटाना बरी भलायकी वाळटा आमकां आमचे थंय ती कृपा वाळटा त्या देखून ह्या घडये सगळें आमी दोळे धांपून आमचे दोनी हात आमच्या तकलेचेर आमी दवरया पवित्रत्म्याक आमी उलो मारया कितें पिडा शिडा आसा तुमच्या कुडींत ह्या घडये उडासा काडा नंतर खंय सरपीड आसा दूख आसा त्या सुवातेचेर एक हात दवरून मागा मोगाच्यान ह्या घडये पवित्रत्म्याची कृपा तुमच्या कुडींत वाळटा आसतना कुडीच्या शिराशिरांनी वाळटा आसतना ह्या तुमच्या कुडींत भलायकी बरेपण वाळचे खातीर भावार्थान पातयेन मागा मोगाच्यान कित्याक पवित्रत्म्याचें येणें त्या देखून पवित्रत्म आमकां सोमयान दिल्लो त्या देखून आज सोमयाचे तें गुण करचें मिसांव ह्या पवित्रत्म्या मारिपात मुंदरसून आसा पवित्र सभेंत त्या देखून ह्या घडये पवित्रत्म्याक हर एकल्याचे आमच्या मारया आमकां भलायकी बरेपण
आमकां संतोष समाधान आमकां लाभचे खातीर ह्या पवित्रत्म्याचे येणे हे आमच्या जिवितान ह्या घडये जावचे खातीर बावर्तान पातयेनीन आमी मागया पवित्रत्म्याक आमी उलो मारया आमच्या कुडीच्या शिराशिरांनी म्हणल्या बरी ताची सकत करपा ह्या घडये वाळोवन दी भलायकी बरेपण वाळोवन दी म्हणून आमी मागया आमचे ते आसलें दूख बेजाराय सगळे पयस वचून आमचे ते एक नवो जीव नवो उर्बा आमकां भरचे खातीर आमी साबार जाणां एकसुरी आमच्या गांवांत पवित्रत्व आमकां निरंतर सांगत दिता तेरगून असलेल्या पवित्रत्म्याक आमी उलो मारया आमचे संगत रावता आमच्या तुज्या कृपेन सक्तेन भरचे खातीर ह्या घडी आमी मागया बावर्तान पातयेनी आमी मागया खंडीत बरेपण भलायकी मेळटा मोगाचें न्हू जे कोणाक कितें पिडा शिडा आसा ह्या कुडीन कितें पिडा शिडा सगळी ह्या घडी समर्पण कर बावर्तान पातयेनीन मागा आनी सोमयान आपडलें म्हाका गूण केलें म्हणून तुमकां भोगोवन दी आनी तें तुमी बावर्तान मानून घेवंक जाय स्विकार करूंक जाय मोगाचें न्हू तर त्या व्हडा पातयेनी बावर्तान ह्या घडी आमी मागया पवित्रत्म्याक आमी उलो मारया मोगाचें न्हू Sinai bettadali Come Holy Spirit, come. Touch them, Holy Spirit. Heal them. Anoint them. Anoint each and every one of them. May your mighty power flow. May your mighty power flow. Flow now. आपण हर एकल्या का पवित्रत्म्या ये पवित्रत्म्या हर एकल्याच्या ये देवन या घडी तुझी सकत कृपा वाळून दी हर एकल्याच्या कुडीत तुझ्या कुडीच्या शिराशिराने म्हणल्या तुझी कृपा तुझी सकत या घडी वाळून दी पवित्रत्म्या ये देवन ये तुझेर पात येता तुझेर विश्वास दवरून पवित्रत्म्या उलो मारता सोम्या तुझ्या पवित्रत्म्याक बसयलेलो आमकां दिल्लो त्याच पवित्रत्म्याक या सगळ्यांचेर या घडी परत वत भलायकी बरेपण या पवित्र थाळार या पवित्र सुवातेचेर वाळून दी जायती जण हांगासर या पवित्र थळाक तांचे दूख बेजाराय कश्ट पिडाशिडा समस्या घेवन हांगासर आयल्या सोम्या तुजी खाकोल तो वाळोवन दी हर एकले ते वळली सकत करपा ह्या घडये वाळोवन भलायकी बरेपण तांकां हर एकल्याक टच देम लॉर्ड जीसस bless them Lord Jesus anoint them Lord Jesus heal them Lord Jesus may your mighty power flow Jesus touch them Lord Jesus touch them Lord Jesus touch them Lord Jesus touch them Lord Jesus heal them anoint them Lord Jesus anoint them Lord Jesus I surrender all those here Lord Jesus in your to your presence Lord Jesus touch them bless them Lord Jesus apor somian Jesus command all the evil spirit from all those things all those brothers and sisters go away I command them to the feet of your Lord Jesus bless them Lord Jesus anoint them Lord Jesus touch them Lord Jesus heal them Lord Jesus may your mighty power flow Jesus apor somian bless them Lord Jesus bless them Lord Jesus bless them Lord Jesus bless them abundantly Lord Jesus through your Holy Spirit anoint them Lord Jesus through your Holy Spirit anoint them Lord Jesus come Holy Spirit come stay with us Holy Spirit bless them Priya Bhavanatma re Ihede Dubara Begambara Nama Madhyadali Ihede Dubara Begambara Nama Madhyadali Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise you, Lord Jesus. We glorify your name, Lord. We adore you, Lord Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळं आमी दिबी घालया सुमयाचे आशिर्वाद आमी सोडूंक वेता एक घडी परत आमच्या खास जमान्यान कितें तें सवा मागणी घेवन या पवित्र तळाक आयल्या सुमया मुखार आमी दवरया सक्रामेताचे की वर्ते आशिर्वाद बेसांव दुसरें ना सक्रामेता मुखार घडची आजापां अद्भुतां मागीर खंयसर दुसऱ्या कडेन घडोवंक साध्य ना
त्या बवर्तान पातयेनीन सक्रामेंतांतल्या जेजूचें बेसांव आशिर्वाद घेवंक घेवच्या ह्या घडये सगळी आमची मागणी काळजाचे अत्रेक कोणी आमचे लागीं मागूंक सांगलां तांची ते सवा प्रत्येक जाण आमचे सगळें कुटाम सुमयाच्या पांयान तडाडया गांवांत तशें परगांवांत आसलीं आमची भावंडां मलगडी प्रत्येक जण प्रायवंतां पिडेस्तां जी कोण आसात तांच्या भलायके खातीर ह्या घडी आमी मागया आमच्या भुरग्या बाळांक मुखले दीस परिक्षेचे तांकां मोतीक शिकोवंक उजवाड करपा मेळचे खातीर भुरग्या बाळां खातीर आमी मागया कोणें मागोवंक सांगलां तांचे खातीर मागया ह्या पवित्र थळाक येवच्या हर एका भक्तिकां खातीर आमी मागया आज हांगासर आसल्या हर एकल्या खातीर आमी मागया ह्या पवित्र थळाच्या अभिवृद्धीक विविध रितींनी दान दिवच्या सकड दानी खातीर तांच्या कुटुंबा खातीर आमी मागया मोगाच्यान हर एकल्या खातीर आमी मागया सुमयेची कृपा ह्या बेसांवा मारिपाक आशिर्वाद रुपार वाळून दी म्हणून ह्या घडी आमी मागया आनी ते आशिर्वाद आमचेर हर एकल्याचेर घेवंक तयार जावन आमी गावया गीत ह्या देवाडा साक्रामेंतांक करूया पूर्वेल्या त्या रूपा बोता नव्यो रीती आगार्या सुलभोन वेच्या हस्तत वेश्या बाबाताचे भोळ देव्या जशे तशेंच पुता उल्हासानी स्तुतीचा पदवी महिमा ससना ससना एका ताळ्या अक्षिता तुका दोगांच्या स्पिरिता तुया ये देवाची सक्रामेंत घाल तुझ्या कष्ट सोगडा तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडवणेचो बल सदांच आमचे दे आमी बगी सरक तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्तराक आमी मान करूं आमकां दयेन फावो कर जो जियेत आनी रास करताय ससनाच्या ससना आमेन. संतोष बरी काळजा आणि मोगा बरी एकवटा भक्तीन आमी सया भितर देवाच्या मंदिरात थंयसर दोगवाते मुझे नावे संगीत मेळटा सदांतांचे मोदेगा जेजूचे हे पुत्र आमकां स्पेर दितले ताच्या नांवान आमी कितें मागता तें मेळटलें संतोष बरीत काळजा मोगा बरी एकवटा भक्तीन आमी
ह्या मिसाक इरादे अशे आसात देवादीन लेतिशा एंड्री मोंतेरो पासोत तांच्या भुरग्यांनी दिवचे वेलांकणी वाडो देवादीन एंड्री डिसोजा पासोत जॉन दिव्या डिसोजा सान फ्रांसीस पयलो वाडो देवादीन डेन्झिल डिकुन्ना पासोत ग्रेसी डिकुन्ना सान फ्रांसीस पयलो वाडो एक भक्तिकाच्या प्रत्येक इराद्या पासोत जुआंव पावल दुसरो वाडो एका भक्तिकाच्या बऱ्या भलायके पासोत सान जुआंव पावल दुसरो वाडो देवादीन झेबियर मार्सेलीन डिसोजा पासोत वॉल्टर डिसोजा सान बोस्त्यांव वाडो विक्टोरिया नोरोन्ना बाळोक जेजू वाडो आशा सल्डाना पोंपय दुसरो वाडो ऑजवर्ल्ड पिरेरा पोंपय पयलो वाडो ट्रिजा उपाध्याया प्रत्येक त्या सांवा खातीर वासाई घरच्या आल्मांव वसोतू वेरोनिका डिसोजा सांबोस्त्यांव वाडो सिल्विया लोबो उर्वा एब्राम डिसोजा पोंपय पयलो वाडो मर्विन सिक्वेरा जल्मादिसाच्या संदर्भार बागी जल्मादीस मागी ताका सान पावल वाडो लिल्ली मिस्कीत कुर्सा वाडो रेमंड सिल्विया डिसोजा सान पावल वाडो ह्या आमच्या भावा भयणींच्या इराद्या खातीर आमी मागता आसतना आमच्या इराद्यां खातीर आमी प्रत्येक रितीन मागया आज हे पवित्र मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमचे मदें हजर आसात मनादीक बाप अनिल डिसोजा डिरेक्टर सांजूद पुनशेत पक्षिगेरे तांकां आनी आमच्या रेक्टर बापांक आनी तुमकां सोमेस्तांक ह्या मिसाच्या बलिदानाक मोगाचो स्वागत बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवो तुमचे सवे आसो क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाल भावान आनी भयणीनो ह्या त्रिदुमेचो पयलो दीस संदेश म्हज्या मोगान तुमी रावात जाय जेजू म्हणटा बापान म्हजो मोग केला हांवें तुमचो मोग केला आनी तुमी म्हज्या मोगांत रावात जाय आमी ताच्या मोगांत रावल्यार मात्र आमचें जिवीत सोबीत जाता बरें जाता नंदन जाता कित्याक ताचे तावन आमकां मेळ्ळ्या शिवाय ताचे तावन बरेपण आमच्या जिवितां वाडल्या शिवाय आमच्या जिवितांत बरेपण आमी जोडूंक साध्य ना आमी तो मोग हेरांक दिवंक हेरांचो मोगी आमी करूंक साध्य ना तेदून पयलें आमी ताच्या मोगांत रावूंक जाय तसो मोग आमी अनुभव करूंक जाय तसो मोग आमी साकोंक जाय त्या मोगान आमचें जिवीत भरलें जाल्यार आमी मोगाचीं मनशां जातल्या आनी आमचे मारिफात तो मोग हेरांतय परगट जातलो हेरांचो मोग करूंक आमी सकतल्या मोगाच्यानो येवकरिस्त एक आमकां भोव पवित्र सुवात देवाचो मोग अनुभव करचे देवान आमचो कितलो मोग केलो तो अनुभव करूंक येवकरिस्त त्या देखून येवकरिस्ताचें की व्हडतें साखरी बी आमकां दुसरें ना तर आज ह्या मेजा बावारी आमी सांगाता जमल्या सुमयाचो मोग आमी साकया सुमयाचो मोग आमी अनुभव करया आमचें जिवीत त्या मोगांत आमी भरया मोगाचें मनशां आमी जावया आनी तसो मोग हेरांक दिवंक हेरांक वांटूंक हेरांचो मोग करूंक कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागया तरी हें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमी फुडें वेता आसतना आमचें उणेपण पाताक आमी वळखून घेवया प्रत्येक जावन देवाचो मोग साकोवन देवाच्या मोगांत रावून सुकोवन पडल्या खातीर आनी तो मोग हेरांतय वांटूंक सुकोवन पडलेल्या खातीर त्या मोगाचें उगम जावन आसल्या देवा कडेन आनी एकामेका लागीं भोगसाने मागया आनी नितळ काळजान हें बलिदान भेटोवंक आमकां आमी आयतें करया एक घडी आमचे दोळे धांपया आमचें उणेपण आमी वळखून घेवया सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सरपदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता मनान चिंतून तोंडां उसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध ते वचून बगेवन सदांच हांव कामरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवेदा देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो सोम्या
Krista kakut ke Krista kakut ke Somya kakut ke Somya kakut ke Manggai babon sergi Ani shanti taca ishta soksari Sebestora deva Sevirgincharaya Sepogbeta deva bapa Amin Tuhan namaskar kertam Amin Tuhan dinwasta Tuchator vaibha papaso Ami tukhawa kanta Somya Jesu Krista Bapa eklas putra Somya deva Deva chesye Tu samsarache पाप करताय आमची काकूत कर बापाच्या उजव्या कोसलाय आमची मागणी मांडून घे इतक्या पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे Jesu Krista एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन प्रार्थूया देवा आमच्या सर्गींच्या बापा तूं बावार्थ्यांचो उसवाड आनी आत्म्याचो गवळी तुज्या शिळ्यांक उतरान सरोंक आनी देखीन सोलोंक बगेवन जुवां पावल दुसऱ्या पवित्र सभेक तुवें दिल्लोय ताचे विणवणेन ताणें उतरान शिकयल्लो तो भावार्थ सांबाळूंक आनी देखीन दाखयली ती वाट धरूंक आमकां फावो कर आमच्या सुमयां तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना मोइजे लोकां लागीं म्हणलो आयक इस्रायेला सर्वेस्पर एकलोसो आमचो देव सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळ्या तुज्या सक्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर ही आज हांव तुका फरमायतां ती उतरां तुज्या काळजान कांचोवन दवर तुज्या भुरग्यांक ती परत परत सांग तूं घरांत बसून आसतना वा वाटेर चलोन आसतना तूं न्हिदतना वा उठतना ती तांकां सांग देवाचे उतरये सर्वेस्पोरा
모자라야 오르백 तुझे भक्तीन गायता सर्वेस पोरदे मोगाळ दयाळ सुस्नेगानी ओडका कुळदार सोमेस तांतो कितलो बोरो रसना कापल्या दयाळ कोरो सोमेस तांतो कितलो बोरो रसना कापल्या दयाळ कोरो सर्वेस पोरा मोगाळ देवा प्रीती भोगता मोजाराया ओडवीक तुझी भक्तीन गायता उतरांक आपल्या तो विश्वासी कृत्यानी बो ओडमय पासी ओडलेल्यांक तो वैरू वार्ता बागवाल्यांक नी उबी करता ओडलेल्यांक तो वैरू वार्ता बागवाल्यांक नी उबी करता सर्वेस पोरा मोगाळ देवा प्रीती वोता मोजाराया ओडवीक तुझी भक्तीन गायता सर्वेस पोरा मोगाळ देवा प्रीती वोता मोजाराया ओडवीक तुझी भक्तीन गायता साम पावलून कोरीत घरांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचा भावा भयणीनो मनशांच्या आनी देवदूतांच्या सर भासांनी उलयन तरे म्हजें तें मोग ना जाय जाल्यार हांव आवाज करतेल्या वाटले बरी किणकिणतेल्या ताळा बरी प्रावाद करचें देणें म्हाका आसात आनी गुपीत संगतीची परिपूर्ण जाणवाय म्हाका आसात वा एक कडेचो पर्वत आनी एक कडेन वसासो करचे तितलो भावार्थ म्हाका आसात तरी म्हजें तें मोग ना जाय जाल्यार हांव कांयच न्हय आनी सरू म्हजें आस्त बदीकच दुर्बळ्यांक पोसूंक म्हूण हांव वांटून दीन आनी म्हजी कूड लेगून उज्यांत लासूंक हांव ओपून दीन तरी म्हजें तें मोग ना जाय जाल्यार हें कांयच म्हाका उपकारना मोग सोंसणेक मोग दयाळ मोग मोसोर करिना आपलीच बाडाय उलयना हांकारान बरना मोग मर्यादी विणें चलना स्वंत आदाय सोदिना रागार जायना आपकार मनान दवरिना अन्याय पळोवन संतोश पावना बगर सत जिखलेलें पळोवन संतोश पावता मोग सगळें सोसून व्हरता सगळें सतमंता सगळें बरवसता आनी सगळें सांबाळ व्हरता देवाचें उतार हें Alleluia, 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 Alleluia.
संसाराचो असोय मोग केलो आपल्या एकल्याच पुताक ओपोवन दिलो देवान संसाराचो असोय मोग केलो आपल्या एकल्याच पुताक ओपोवन दिलो हालेलुया 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 सर्वस्व तुमचे सवे आसो जुआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला तुमी म्हज्या मोगांत रावा जय म्हज्या बापाचे उपादेश पाळन ताज्या मोगांत हांव आसां तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळशा जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात म्हजो संतोश तुमचे थंय आसून तुमचो संतोश भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयलां ओ म्हजो उपादेश हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करी जय देवाचे उतार हे जेसू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगान बाबांनो आनी भयण्यांनो तुमकां वडोलो ह्या पवित्र थळाक हांगासर भितर येताना आज कितें पाद्रापान एक मोगाचो संकेत गेला ताचे भितर मोग म्हूण बरोवन घाला थोड्यांक भोगलें जावं की बरो न्ही हें कितें रेस्पेराचें मिसाक आयलां म्हणलें थोड्यांक भोगलें जावं की बरो आज आमी नियाळ करचो एक शेगून मोग सांजू हांव पावल दुसऱ्याच्या जिवितांत पडजडलेलो एक शेगून देवाचो मोग पेल्याचो मोग जेजूचो वर्तो उपादेश जियेल्लो एक व्यक्ती जुआंव पावल दुसरो आनी त्या देखून ह्या जुआंव पावल दुसऱ्याक समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र थळार आमी आसा वाचता ह्या संदेशा काल तुमी म्हज्या मोगांत रावा जय ह्या संदेशा काल थोड्यो संगती आमी नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया हो संदेश नियाळ करतना म्हज्या मतीक आयिल्लें पयलें चित्रान कोलकाताची सांत तेरेज मादा तेरेजा जावन आसा तिणें इतलें अपूर्बायेचें काम इतली अपूर्बायेची सेवा तिणें केल्ली प्रत्येक जावन त्या दुर्बळ्यांतल्या दुर्बळ्यां खातीर गत धरणांतल्या खातीर गटारांतल्या त्या व्यक्तीं खातीर कुसुल्ल्या त्या कुडींक इतली सेवा इतली जतन इतलें बरें केल्लें आनी एक दीस एक पत्रकर्ता तिजे कडेन विचारता काय हें पुरो इतलें पुरो करूंक कारण कितें खंय तावन सकत खंय तावन करपा वाडली आनी तो वळो ती जाप दिवन म्हणाले खंय म्हज्या काळजांत आसो तासो मोग म्हाका वगेत बसोंक सोडिना म्हज्या काळजांत आसो तासो मोग म्हाका बगेत बसोंक सोडिना आनी त्या मोगा खातीर हांवें इतलें पुरो केलां म्हणून मोगान भवन आनी भयणीनो आमच्या काळजांत आसो तो मोग आमकां वगेत बसोंक सोडून नजो त्या मोगा खातीर आमी कितेंय म्हणी करी जय म्हणलें आयची देवस्तुती आमकां आपोवन दिता पूण ह्या मोगाक तद्वीर जावन हांव कुटुंबाजिनी केंद्रांत 10 वर्सांची सेवा दिली आनी तो वळो मस्त लोकांक मस्त काजारी जोड्यांक हांवें कावन्सिलिंगांनी केल्लें मस्त जाणांक शिबिरां मारिपाक लग्न जिविताक तयारी केल्लें म्हजे लागीं मस्त जाणां उलोवंक येतालें आतां जाल्यार पक्षिकेरेन मस्त जाणां समस्या आसल्या वेळार म्हजे लागीं येतात आनी मस्त काजारां समस्ये प्रत्येक जावन लव मॅरेज मोग करून काजार जाल्ल्या जोड्यांची काजारां मोडुल्लीं वा तांच्या मदें समस्या पळयलां 16 वर्सां मोग करून 14 वर्सां मोग करून 10 वर्सां मोग करून 7 वर्सां मोग करून अशें जायती जोडी म्हजे लागीं आयिल्ले आसात आनी तांची पुरो काणी आयकत आसतना म्हाका उदेल्लें सवाल मोग म्हळ्यार कितें मोग म्हळ्यार कितें आनी हांवें तांचे लागीं मस्तपणी विचारलेल्या वेळार आतां तुमी 10 वर्सां 14 वर्सां 18 वर्सां 16 वर्सां मोग केला न्ही आतां कितें समस्या की म्हणून विचारलेल्या वेळार थोड्यांनी म्हणलें आसा फादर तो वा तें विश्वासी न्ही दे आर नॉट फेथफूल टू अस दुसरें तांणी म्हणलें नो रेस्पेक्ट
आमकां गौरव ना एकामेकाच्या जिवितांत आनी थोड्यांनी म्हणलें आसा नो टायम फॉर इच अदर. मोग करता म्हणटा पूण वेळ ना ताका म्हाका दिवंक वेळ ना आनी म्हाका ताणें म्हाका वेळ दिवना अशें दुसोने मस्तबडी म्हाका आयकूंक मेळ्ळें. आनी हें पुरो वारोवन पळयतना म्हाका बगल्लें आसा कित्याक म्हळ्यार ती ह्या मोगाचें उगम जावन आसच्या देवा थंय येवनात. देवाचो मोग तांच्या काळजांनी बरोवना आनी त्या देखून तांचो तो मोग केला स्वार्थी मोगान बरयल्ली आनी त्या देखून समस्ये कश्ट तांच्या मदें. त्या देखून मोगाळ भवन आनी भयणीनो नीज मोग कितें आनी कसलो मोग आमच्या काळजा मनांत आसा जंय ह्या विशयान आमी इल्लेशें चिंतचें नियाळ करचें गरजेचें जावन आसा. आतां मोगाचें उगम देव जावन आसा. देवाचो मोग कसलो जावन आसलो. देवान आमचो इतलो मोग केलो मनशाक ताच्यात सारक्याचें आनी स्वरुपाचें घर आसलें. उत्पत्ती पुस्तकांत ते एक वाक्य 20 वेळो आमी आयकता ताच्यात सारक्याचें आनी स्वरुपाचें कोण ताच्यात रुपान रसूंक तयार आसा. आमकां आमच्याच रुपाचें कांय म्हणे कर म्हळ्यार आमी करीन गी ना. देवाचो मोग तो ताच्यात सारक्याची स्वरुपाची मानान आनी गौरवान आमकां हर एकल्याक देवान रचलां. हें पयलें देवाचें देणें आमकां. दुसरें आमी पवित्र पुस्तकान वाचता देव तो विश्वासी. ताच्या परजेन ताका दुखयलें ताचे जावन पयस केलीं वायट केलें अन्याय केलें. ही वॉज फेथफूल गॉड. तो देव विश्वासी देव ताच्या मोगान कांय उणेपण बगोना मोगाचें न्हू हें देव. तिसरें देवाचो मोग साक्रिफिसाचो मोग आमी आतां उद्गारांत आयकलें. जोआंच्या वांजेलाची अध्याय 3 वाक्य 16 कितें म्हणटा देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक त्याग साक्रिफीस केलो. ह्या संवसारा खातीर ताणें एकल्याच पुताक वाटोवंक ना उरोवंक ना दिलो. तो मोग दिवचो तो मोग खाली करचो. दॅट लव इज एम्प्टींग लव. आपणाक खाली करचो मोग आनी त्या देखून देवाचो मोग तोसलो मोगाच्यान. देवान आमचो इतलो मोग केलो ताच्या सारक्याचे स्वरुपाचेर आसली. देवान आमचो इतलो मोग केलो तो आमकां विश्वासी रावलो. देवान आमचो इतलो मोग केलो ताच्या एकल्याच पुताक आमकां दिलो. आतां जेजू ह्या संवसाराक आयलो देवाच्या मोगाचें प्रतिरूप जावन. ह्या जेजून आमच्या मोग कसो केलो. जेजून आमचो मोग केलो की ताचें सगळें जिवीत आमचे खातीर ताणें जरयलें मोगाचें. ताणें केन्नाय आय हॅव नो टायम म्हणो ना म्हाका वेळ ना म्हणो ना. तो सोदून गेलो घराघरांनी गेलो आनी खंय लोक आसा थंय गेलो. तो लोकांच्या मोगान बरयल्लो बरें करीत हर एकल्याक तो गेल्लो मोगाच्यान. हें पयलें. दुसरें जेजून आमचो इतलो मोग केलो ताणें बापाच्या कुशेक खालती मान घालें. आमचे खातीर बापाच्या कुशेक ताणें खालती मान घालो. बापाची खुशी ताची खुशी करूं ना बापाची कुशेक ताणें खालती मान गेलें आमच्या मोगा खातीर. आनी तिसरें आमचो ताणें इतलो मोग केलो की ताणें ताचें जिवीत आमचे खातीर त्याग साक्रिफीस केलें. जोआंचो वांजेल अध्याय 3 वाक्य 17-16 देवान संवसाराचो अतलोय मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक ओपोवन दिलो. ताच्या उपरांतलें वाक्य म्हणटा देवान जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो देवान ताच्या पुताक ओपोवन दिलें ताचे खातीर न्ही आमचे खातीर आमकां सुडका सोडवून दिवच्या खातीर आमकां सुडका लाभच्या खातीर. एक बरोवपीन रेचल म्हणली एक बरोवपीन अशें म्हणटा जेजूचो मोग तो आगापे खुर्साचो मोग म्हणटा. आगापे लव इज ए त्याग साक्रिफिसाचो मोग आनी तो मोग आमकां एकवटायता. तो देवाचो मोग जेजू जाणा जाल्लो ताच्या खुर्सा मारिपात आमी भोगता म्हणटा. तो मोग सगळ्या मनशा कुळाक पातकां आनी मोरनातावन सुडका आनी सोडवून दिता. त्या देखून तो मोग आमकां सुडका आनी सोडवून दिवच्या खातीर ह्या संवसाराक आयिल्लो आनी तसलो मोग तो. आनी त्या देखून जेजू आयच्या वांजेलान कितें म्हणटा बापान म्हजो मोग केला हांवें तुमचो मोग केला. तुमी म्हज्या मोगांत रावा जंय म्हणलें जेजू आमकां आपोवणें दिता. मोगाळ भवन आनी भयणीनो हांवें तुमचो मोग केला. जेजू म्हणटा तो आमचो निरंतरी मोग करता. ताच्या मोगान कांय उणेपण ना मोगाचें ना. पूण थोडे फावटी काळ जाता आमी देवाचो मोग अनुभव करूंक चुकोवन पडटा. देव म्हजो मोग करता गी देवाक म्हजो मोग आसा गी देवाक म्हजो मोग कितलो हें गुंडायेन आमी आमकां विस्तान आमी नियाळ करूंक आमी चुकोवन पडटा मोगाचें न्हू. किर्तन
आमकां म्हणटा 30 आनी 3 साकानी पळया सर्वेस्पर कितलो स्वादीक गोड साकानी पळया तो कितलो मोगाळ मोवाळ साकानी पळया तो कितलो स्वादीक गोड कीर्तनकार म्हणटा आयचे पयले वासाप द्वितीनियम पुस्तकांतले आमी आयकलें कितें म्हणटा सर्वेस्पर एकलोच देव सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळ्या तुज्या सक्तेन सर्वेस्पर तुज्या देवाचो मोग कर सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग तो एकलोच ताज्या बागा दुसरो आमकां ना तो संपूर्ण मोगान बरयल्लो आनी तारीकून तो एकलोच ताचो मोग कर म्हणलें आमकां सांगता आनी जेजूनी आमकां दिल्लो उपादेश कितें सगळ्या तुज्या काळजांत सगळ्या तुज्या मनान सगळ्या तुज्या सक्तेन सगळ्या तुज्या आत्म्यान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर देवाचो मोग कर आनी जसो तुजो करताय तशें तुज्या पेल्याचो आनी एकल्याचो मोग कर तर मोगान बबन आनी भयणीनो आज देवाचो मोग करचें म्हळ्यार कितें देवाच्या मोगांत रावचें म्हळ्यार कितें मोगाचें न्हू म्हज्या मोगान तुमी रावा जंय म्हणटा तर देवाच्या मोगांत रावचें म्हळ्यार कितें आमकां जुवांचो वांजेल आज आमी आयकल्लो अध्याय 15 आमी वाक्य 8 तावन वाचलें पूण वाक्य 1 तावन वाचलें जाल्यार जेजू कितें म्हणटा हांव दाखवाल तुमी फांटे एक फांटो वाली थंय एक जावन रावल्या करीत त्या फांट्यांत जीव ना तो सुकोवन मेल्ल्या फांट्या बरी आनी तारीकून जेजू कितें म्हणटा म्हजे विने तुमी कांयच करूंक शकनात तुमकां कालय मनी करूंक जाय कितेंय मनी करूंक जाय तुमी म्हज्या मोगांत रावा जंय म्हणलें आज आमकां आपोवन जेजू आमकां दिता मोगाचें नांव म्हजे विने तुमी कांयच करूंक शकनात तारीकून म्हजे सांगाता तुमी रावा म्हज्या मोगांत रावा आतां जेजूच्या मोगांत रावचें कशें जेजूच्या मोगांत रावचें म्हळ्यार आमच्या जिवितांत पयलो जागो ताका दिवचें तारीकून पयल्या वाचपाक सांगल्या प्रमाणे ताचे बागार दुसरो कोणूच ना तो एकलोच तो तारीकून ताका आमचें जिवीत समर्पण करचें दोन दोनीर पांय दवरचे नाका एकच दोनीर एकलोच तो ताच्या बागार दुसरो ना अखंड भावार्थ अखंड पातयेनी ताचेर आमी दवरचें दुसरें मागणें तसो मोग करचें ताच्या मोगान रावचें म्हळ्यार मागणें निरंतर मागणें वैयक्तीक मागणें कुटुंबाचें मागणें हर एका दिसा आमच्या जिवितान मोगाचें न्हू विक्टोरिया ऑस्टीन म्हणली एक बरोवपीन अशें म्हणटा की आमच्या जिविताच्या हर एका सन्निवेशांनी देवाक आमी स्वागत करी जाय आनी देव आमच्या जिविताच्या हर एका घडीतांनी आसा जाल्यार आमच्या जिवितान असर्या अद्भुतां घडटात तारीकून आमच्या जिविताच्या हर एका घडये ताका मागण्या मारीपात आमी उलो मारी जाय आपोवन दी जाय तिसरें देवाचें उतार मोगाचें न्हू पवित्र पुस्तक हर एका दिसा वाचचो नियाळ करचें हें आमकां देवाच्या मोगांत रावंक देवाचो मोग गुंडायेन अणभव करूंक साकोवंक आमकां आदार दिता हें गरजेचें आनी तवळ ह्या देवाची खुशी कितें म्हज्या जिवितान मांडावळ कितें हें आमकां समजोवंक आमकां आदार दिता मोगाचें न्हू चवथें देवाक आमी निरंतर अर्घ ओगळाप आमच्या जिवितान दिवचें मोगाचें न्हू कितलीं अर्घ ओगळाप देवाक दिल्यार पावना आमी कितलें अर्घ ओगळाप दिता तितलें देवाच्या मोगांत आमकां रावंक देवाचो मोग गुंडायेन साकोवंक आमकां आदार दिता मोगाचें न्हू तारीकून आमी हर एकल्यान पयलें जेजून आमकां आपोवन दिवचें ताच्या मोगांत आमी रावा जाय मोगाचें न्हू आनी तातूंत आयच्या वांजेलांत दुसरें जेजू म्हणटा जेजूच्या मोगांत रावचें म्हळ्यार कितें तुमी म्हजे उपादेश पाळचे जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात म्हजे उपादेश पाळचे जाल्यार तुमी म्हज्या मोगांत रावतल्यात आतां उपादेश कितें जेजू आयच्या वांजेला म्हणटा हांवें तुमचो मोग केला तशें तुमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय हांवें तुमचो मोग केला तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय सांजू पावल दुसरो एका बुकांत ताच्या अशें म्हणटा मोग एक देणें तो मोलाक हाडूंक जायना तो विकूंक जायना तातूंत तो म्हणटा मोग एक देणें तें आमी फ्रीली दिजे आमी धर्मार्थ दिजे आनी आमी फ्रीली खावन घेवचे धर्मार्थ आमी खावन घेवचे ताका मोल ना देवा आमच्या मोगाक आमी दिवच्या करच्या मोगाक आमी मोल ना तें एक देणें तारीकून तसलो मोग आमी करी जाय म्हणटा ताणें जो पावल दुसऱ्या पापसाहेबान तोलो मोग केलो ताचे सगळें जिवितांत ताणें दिलें झरयलें ताचें जिवीत पवित्र सभे खातीर तसलो मोग ताणें केल्लो आनी तारीकून तो म्हणटा मोग एक देणें असलो मोग फ्रीली गिव फ्रीली रिसीव आनी असलो मोग आनी तारीकून तो म्हणटा नीज मोग म्हळ्यार
जबाबदारी आनी एकल्याचें बरेंपण आशेवचें. त्या देखून नीज मोग करताय जाल्यार तुज्या कुटुंबाच्या सान्यांची जबाबदारी आनी ताज्या उपरांत बरेंपण, हेरांचें बरेंपण आनी त्या देखून आनी एकल्या थंय तुजी जबाबदारी पालतना तूं आनी एकल्या थंय चड नीज मोग आसा म्हूण दाखयताय. त्या देखून हाचें दुसरें वाचप आमकां हांगासर समजूंक सलीच. द लव नीड टू बी शोन इन एक्शन. मोग करण्यानी दाखयचे. मोग करता तोंडान सांगल्या पावना. त्या देखून हाच्या दुसऱ्या वाचपांत कितें मोग करण्या विने तो व्यर्थ. त्या देखून म्हाका मोग आसा म्हणून हांव मोग दाखयना जाल्यार त्या देखून सांबावलो कितें म्हणटा, मोग करण्यांनी दाखयना जाल्यार हांव आवाज करतल्या वाटले बरी, किनकलतल्या ताळा बरी, ताका कांय प्रयत्न. आनी त्या देखून कसलो मोग गी म्हणलें सांबावलाच्या दुसऱ्या वाचपान सांगता, मोग सोंसणीक. त्या देखून आमी कुटुंबांत जियेतना, शेजाऱ्या जियेतना, वाड्यान जियेतना मोग करचें म्हळ्यार घालें. मोग सोंसणीक, मोग दयाळ, मोग मोसर करिना, मोग आपलीच बाडाय उडयना, मोग अहंकारान बराना, मोग मर्यादेविने चलना, मोग सगळें सोंसून व्हरता, मोग सगळें सुदारशिता, मोग बक्षिता, मोग सगळें सांबाळून व्हरता. तसलो मोग, असलो मोग आमचे थंय आसा जाय. सोंसणीकायचो मोग आमचे थंय आसा जाय. आनी त्या देखून मोग करण्यांनी दाखोवचें म्हळ्यार ही लक्षणां आमच्या जिवितान आसा जाय. आनी तसलें जिवीत आमी जिये जाय. आनी तें केल्ल्या वरवीं मात्र आमचें जिवीत नंदन जाता. त्या देखून सुमयाचो उपादेश पाळचें म्हळ्यार तें एकामेकाचो मोग करचें म्हळ्यार मोग करण्यांनी दाखोवचें. मोगाची लक्षणांनी आमचें जिवीत भरचें. मोगाल भवनांनी वयनीनो, तर आज सुमयाच्या मोगांत आमी रावोंक हांगासर आयल्या. तर ह्या संदेशाचो नियाळ आमी करतना कित्या खातीर सुमयाच्या मोगांत आमी रावूंक जाय, एकामेकाचो मोग आमी कित्या करूंक जाय. एक वाक्य जेजू आयच्या वांजेलान म्हणटा, म्हजो संतोश तुमचे थंय आसून तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयलो. त्या देखून आमी सुमयाच्या मोगांत रावता जाल्यार, एकामेकाचो मोग आमी करता जाल्यार, सुमयाचो उपादेश पाळता जाल्यार आमचो संतोष भरपूर जातलो. आमी संतुश्टी मनशां जातल्या मोगाच्या. आमच्या जिवितांत आमी संतोशान आसतल्या, संतोष बरीत आमी आसतल्या, आमचें जिवीत नंदन जातल्या. तर मोगाळ भवनांनी भयणीनो, आज ह्या देवाच्या उतरांचो नियाळ करतना, ह्या संदेशाचो आमी नियाळ करतना आमी प्रस्तावान सांगलें, येवकरिस्त हाचे वर्तें देवाचो मोग अनुभव करूं, देवाच्या मोगांत रावोंक दुसरो जागो आमकां ना. तर आज हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी फुडें वेताना आमचें जिवीत संपूर्ण सुमयाच्या हाती आमी समर्पण करया. सुमयाचो मोग आमी साकया, अनुभव करया मोगाचें न्हू. त्या मोगांत आमचें जिवीत आमी बरया. आनी सुमयाचो उपादेश पाळन तो एकामेकाचो मोग करा. सांबावलां सांगली ती मोगाची लक्षणांनी भरलेलें जिवीत आमचें जावन मोग करण्यांनी दाखोवन आमचें जिवीत अर्थभरीत करया, नंदन करया. तीच कृपा त्या सुमयात हांव ह्या बलिदान वेळी आमी मागून घेवया. आमीन. संगी अर्पिता बापा, काळजा आमची आज ओपून दिता तुका. कणबेजार दुख मोग संतोष आनी सूख बदल तुज्या मासा रक्तान. कणबेजार दुख मोग संतोष आनी सूख बदल तुझ्या मासा रक्ता. गोवांचो बोंडो मनशा वावरांत केल्लो स्विकार कर म्हणतो परता. बदल म्हूण तुज्या पवित्र कुडींत सोमया, पवित्र कर आमकां ह्या वेळार. वैना संगी अर्पिता बापा, काळजा आमची आज ओपून दिता तुका. कणबेजार दुख मोग संतोष आनी सूख बदल तुज्या मासा रक्ता. उबे रावया.
म्हज्या मोगाल भावन आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदा देवा बापा मानता तसलें जावं दी म्हणून मागान. तांचें बलिदान आपल्या मनाकडेन महिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या दावा सरस्व देव म्हणून घेऊ. सर पदवेदार भोवर्थ्या देवा, तुज्या भाग्यवंताच्या उगडा सावो यज्ञ समर्पण तुजें थोरपण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार सर पडोवन तुका उलो मारता. आमच्या गवळ्या काल तुज्या मोगान जियोन ससनाची सोडवून जोडूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचें नांवें. आमेन. सवे स्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमेन. ते सर्वेस्परा उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवा दिनवासुया. वर्षामी करो फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सर्वांतय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. सांजुआ बोल दुसऱ्या तुज्या भक्ताच्या मनाक ई परब संभ्रम तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्या मन जिवीत आमकां दैर दिता. ताची शिकोवन आमचें गिन्यान उस वाडयता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून आतां देवादूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र पवित्र सर्गाने संसार भरला तुझ्या वैभवा. सर्गी तुका जय जय जय. सर्गी तुका जय जय जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय जय. सर्गी तुका जय जय जय. सर्गी तुका जय जय जय. बापा करोस तूं पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजो क्रिस्ताची कूड आनी रगान आपले कुशेन कश्ट मरां सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पणची. तेसपरी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या निसस्ने कराराचें येरागान पातकाचें बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करान. Bavarta sogun purgatoyan. सोम्याचे तुझे मरण आम्ही संग्रमता. तुझे पूर्ण जीवन आम्ही परगटा. तुझ्या येण्याक आम्ही अत्रेता. तू
तुझ्या येण्याक आम्ही हत्रेकता. बापा जेजूच्या मोन्नासो आनी पुन्हा जिवनपणासो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत सोडून आनी सोडोवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत तेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पीटर पौल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. हांवकार मरिये देवाचे माये सांगाती, भगवंत जुजे तिचो पती, भगवंत धर्मदुता, भगवंत जुवांव पावल दुसरो आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणा सर्पद्वेधार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. बापाचो मोग अनुभव करूंक, बापाच्या मोगांत रावंक जेजून आमकां शिकयलां. अपूर्बायचे मागणे, ह्या मागण्या मारिपात बापाक उलो मारया. बापाच्या मोगाचो अनुभव आमी जोडया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता, तशेंच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुदी सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतलें, विघ्नांतलें, वायटांतलें, पिडेशिडेंतलें आनी स तरेच्या अवघडांतलें आमकां हर एकल्याक तो वाटाय. त्या रजवटकी पदव्यांनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमया जेजो क्रिस्ता तुमच्या दमदता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तो जियेता आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सुमयेची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सुमयेची शांती एकामेकांक वांचून घेवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळयात ओ जेसू, ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. देवाच्या मोगाचे प्रतिरूप आमचो मोग हर एका दिसा हर एका घडये करचो वस्तू स्वामी. आमकां एरांचो मोग करूं गटाई बोल दिवचो वस्तू जेजू. तर ह्या सुमयाच्या जेवणाक आपयलां आमी सुभागी. सुमया तूं म्हज्या भितर येवचें म्हाका पवना, पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. तुकाच म्हाका देवो तिनी नंदन करताय. स्वागत मोगाळ सोमिया कालचा ये मोन माता.
तुझे एक जाता स्वागत मोगाळ सोमिया काळजांत येवन मागता म्हाकाच तुका देवो तुझे एक जाता कानान तुझ्या पोस्ताय कुर्बीजला वयताय सुकोन गेल्या शेळ्या गोपान पाटी घेता स्वागत मोगाळ सोमिया काळजांत येवन मागता म्हाकाच तुका देवो तुझे एक जाता स्वागत मोगाळ सोमिया काळजांत येवन मागता म्हाकाच तुका देवो तुझे एक जाता सोम्या म्हाका शिकय जावच्या तुझे बरी सर्वात समोकच्या हांवें संवसारारी स्वागत मोगाळ सोमिया काळजांत येवन मागता म्हाकाच तुका देवो तुझे एक जाता स्वागत मोगाळ सोमिया काळजांत येवन मागता म्हाकाच तुका देवो तुझे एक जाता प्रार्थुया मोगाळ बापा सांजुआं पौल दुसरो तुज्या भक्ताचो उगडास करून या दैवीक जेवणान आमी वांटो घेतलो या कलत्या उंड्या आनी दाखवायनाच्या रुपान तुजें जिवीत आमकां मेळ्ळां तेंच सरगार कोणानी न्ही पूण तुका स्वरूप बघून आमकां मेळा शें कर या आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवे आमेन सर्वस्व तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आणि सर्पद्वेदा देव बाम आणि पुत आणि पवित्र आत्मा आपला आशीर्वाद तुमचेर वतो आणि तुमचे सवे सदा आसो आमेन वचून यार क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान हांव तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार Suvam pau dusria Tam sebut intuka Krista sarkya bhorya gurya Deivik mokshi khơi tu amka Deivik
काकूळ आमकां उगडली सर्वोणेची महिमा शिकयली कुर्सा सगळ जिविता इंडा तुझ्या दिली वडमेलवान सुवाव पाऊल दुसऱ्या वंदिता सरभोक्तींक तुका सारक्या बोऱ्या गोळ्या दैवीक मोक्ष शिकय तूं आमकां सर्गींच्या बापा भाग्यवन जुवांव पाऊल दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक एक वर्तें देणें जावन दिलोय तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी समकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें ह्या पासत आमी तुका अर्गां दिता ताणें पवित्र उक्करिस्ताचो मोग केल्ले बरी आमी करूंक आनी तो जियेल्ले बरी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी ताणें मोरयेचो मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी बापा तांकां बक्षी म्हूण जेजून गुरसारतावन दिल्लें मोगसाणें ताणें आपल्या जिवितांत पाळिल्ले बरी आमी पाळूंक एकामेका बोगसून जियोंक आमकां कृपा लाभय आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकवटाची मंदिरांत जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मोन दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमीन. मोगाच्या न्हू ह्या पून तळाक आमी व्हडा मोगान आयल्या जुवांव पाऊल दुसऱ्याच्या विनवणेन फाटल्या 10 वर्सांनी जायतें बरेंपण आमच्या एकल्याच्या जिवितांत जालां देखून देवाक आमी अर्गां दिवया 12 वर्सां उपरांत मेडिकेशन आखेर जावन बरी भलायकी मेळिल्ल्याक अर्गां दिल्यांत हाताचेर आयिल्लें फळ लंप गूण जाल्ल्याक अर्गां दिल्यांत एका चलयेक डिस्टिंक्शन फावो जाल्ल्याक अर्गां दिल्यांत एक घडी बरो आमी मावून रावया आमच्या जिवितांत जाल्लें बरेंपण नियाळण देवाक अर्गां दिया बो काकुळदारा बापा बागेवोन जुवांव पाऊल दुसऱ्याच्या देणया पासत आनी ताच्या विनातेन आमकां लाभलेल्या सर उपकारां आनी बरेपणा पासत आमी तुका अर्गां दिता तुजी दैवीक काकुळट आमी वर्णिता ताचे मरिफात तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी ताची गूण करची सकत आमकां तुवें फावो केल्ल्याक आमी तुका दिन वाचता ताचे बरी बागेवनपणान वाडोवन क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोवच्याक आमकां बोळ आनी कृपा दी म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं सांजुवांव पाऊल दुसऱ्या श्रेश्ठ गोवळ्या हे बागेवोन जुवांव पाऊल दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेश्ठ गोवळ्या देवान तुका मिंचलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान बरोवन लोकांच्या काळजांची दारां ताका उगडूंक पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरलो मोग सेवा आनी राजी संदान तुज्या जिवितांत परसळ्ळी देवाचेर तुजो विश्वास तुवें आखेर पर्यंत सांबाळ्ळो अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय आमच्या मोगान बरोवन बरो गवळी कसो आमची भेट करूंक तूं मंगळुराक आयलोय आज आमी तुजी भक्तिका आमची गालती मागणी घेवन तुजे मुखार येता क्रिस्ता सारकी जिणी जियोंक आमकां उमो कर तुजी बागेवोन जिणी आमच्या जिविताक प्रेरण जावं आमी सदांच कुर्सायिल्ल्या जेजू थंय आमची दिश्ट उबारूंक आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजेन सबार गरजो घेवन आमी हांगासर आयल्या सबार आनी तांच्यो गरजो हांगासर जुवांव पाऊल दुसऱ्याच्या पांया मुळान समर्पून दिल्यात ह्या सगळ्या गरजां खातीर आमच्या गरजां खातीर आतां आमी त्याच संताच्या मजतीन देवा लागीं मागया डिप्रेशन नकारात्मक चिंतनांतावन भायर येवच्याक CMA सेकंड पार्ट एग्जाम बरे मार्क्स घेवन पास जावंक घरावेच्या वाटेचे समस्ये परिहार जावंक भुरग्यांच्या बऱ्या भलायके पासत पुताक आनी सुनेक भुरग्याचें देणें फावो जावंक पुतान डॉक्टर सरशीन कावन्सिलींग वेचाक ताचें मन परिवर्तन जावंक कातीची पिडा शुगर दोळ्यांक बरी दिश्ट लाबोवंक पुताक बरो फुडार नवें घर फावो जावंक पुताक इंटर्नशिपांत जैत लाबोवंक दोगां पुतांक मिसाक वेचें देणें फावो जावंक दुबईंत काम सोदून गेल्ल्या एका भयणीची इंटरव्यू बऱ्या तरान जावन काम मेळोवंक घरांत शांती समाधान एका कुटुंबाक ग्रीन कार्ड मेळोवंक एका भुरग्यान सुडाळायेन उलोवंक भुरग्याच्या देण्या पासत भुरग्यांनी परिक्षेन जैस जोडूंक भायर शिकोवंक गेल्ल्या चेरक्याक मायनॉरिटी लोन कितें चडकळ नासतना मेळच्याक पुताक बरी सैरीक मेळोवंक पुताक रिग्गांत काम मेळोवंक पुताक सर पिडेतावन सुटका मेळोवंक एका भयणीची कोर्ट केस बेगीन सित्यार्थ जावन घरा वेचच्याक तांकां मारोग फावो जावच्याक
बरें काम मेळोवंक पांयांच्या गांठीची दूख गूण जावंक ऑस्ट्रेलियान बरें काम मेळोवंक दिल्ले पयशे बेगीन पाटी मेळोवंक बऱ्यो सैरीको मेळोवंक त्या जाणांनी मागलां शिकोवंक बरी मोत घरांतावन पयस पावुल्ल्या व्यक्तीन फाटीं येवच्याक वायटांतावन सुटका मेळोवंक मागलां एकल्याची TB आनी पॉप्सांत आशिल्लें कथ नापयस जावच्याक एकल्याच्या जाग्याचे रेकॉर्ड बेगीनच मेळोवंक एकल्याचें बें पयस जावंक एकल्याचो बाळंतेर बऱ्या रितीन जावंक दुवेची पिडा गूण जावंक एकल्यान सोरो सोडूंक परगांवान काम करचें एकल्याक ताचो सांबाळ वेळार मेळोवंक एकल्याक बरें काम मेळच्याक एकल्याचें क्रिएटीन कुडींत आशिल्लें चड नॉर्मलाक येवंक आनी सगळीं दूख उणी जावच्याक मागलां एक घडी बोर आमी मावून रावया साबार जाणांनी तांचे खातीर मागोवंक आमचे लागीं उलो दिला तांचो एक घडी बोर उडास काडया प्रत्येक जावन पिडेस्त जावन आस्पत्र्यांनी आसच्या आमच्या बाबा भयणीचो उडास काण तांच्या बऱ्या भलायके खातीर आमी विशेश रितीन मागया तूं आमकां भाव येवकरिस्ताचो आमकां करो मोग शिकय आनी मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी शेकी एक दीस मोरये माये आनी सर संता भोगतां संगी सर्गीच्या राजान तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक वाकाणूक आमकां फावो जावं आमेन सांगाता मागया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशें आमचीं पदकां भोगोस आनी आमकां दाळणें पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार नामान मोरये कुरपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता श्रेया मित्र तूंच देव आनी सदैवी पोळ तुजे कुशीचें जेजू भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनंतीकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या घाळी आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशें तान सदां सर्वदा आमीन सोमयाचे नावी आमचो आधार सर्वस्व तुमचे सवे आसो प्रार्थुया सर्गीच्या बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्त मारी पास स तरांच्या पिडेस्तांक कश्टांत दुखांत आनी अडचणेंत सांपडलेल्यांक तुवें मोवाळाय दाखयली आनी तांकां आगोवन केली तेच परी तुजो सेवाक भाग्य जुवां पावल दुसऱ्यान आपल्या भाग्यवंत जिनिये मुखान तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग तुझ्या परजेन भोगोंक आनी भावार्थांत जिवंक प्रेरण दिलें ताचे विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर आमचे कुडीक आनी आत्म्या भलायकी दी कश्टांतले विघ्नांतले आनी आनवारांतले आमकां निवार आमच्यो सर विनवणी आमी तुजे मुखार दवरता तुजी खुशी वयता ते आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन सर्वस्व तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो भगवंत जुवां पावल दुसऱ्याच्या नोवेनाच्या दिसा आमी ताका मान करता ताची महिमा आनी संतोष देवा थावन येता तोच देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दिवं आमेन भगवंत जुवां पावल दुसऱ्याच्या मागण्यान सर वायटांतली तुमी सुटो ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजो पाटलाव करून सेवे साखरेचे मनशां जावंक तुमकां गटाय मेळ्ळो आमेन आल्तारीचो मान ताका फावो जालो म्हण सगळी पवित्र सभा संतोष भरीत आसा ताचे देखीन शांतीपणाची जिणी जियोंक तुमकां प्रेरण मेळो आनी एक दीस त्या सर्गीच्या आमच्या बापाच्या घरांत सस्ती संतोष बघून तुमी फावो जावं आनी सर पदवेदा देव बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवो आनी तुमचे सवे सदां आसो दयाकन बसा मोगाच्या नो आयच्या ह्या बागी दिसा त्रिदुमेच्या पयल्या दिसा अर्थाबिरीत आराधन सोलून व्हरून मिसाचें बलिदान भेटोवन आमी जेजूच्या मोगांत रावूंक आपुरबायेचो संदेश दिल्ले मानादीक बाप अनिल डिसोजा गांवांत ओमजूर पिरगजीचे
प्रस्तुत सांजुदाक समर्पून दिल्ल्या पुनशेताचे डिरेक्टर पक्षिकेरे तांचो वेळ आमचे खातीर तांणी दिला आनी आमकां देवाच्या मोगाचो अनुभव ह्या दिसा तांणी दिवंक प्रयत्न केला. आमच्या पुनशेताचे रेक्टर मानादीक दोतोर रोनाल्ड कुटिन्नो म्हज्या नांवान आनी जमलेल्या तुमच्या सोमेस्तांच्या नांवान हांव तांचो उपकार बावडतां. ते आमकां मोगाचे आमी मिलार पिरगजींत सांगाता सेवा दिल्ली आसा. तशेंच बाजोडी आसता आसतनाय थंयसर आमी सांगाता सेवा दिल्ली. भोव आपुरबायचे याजाक रेतीरे दिवन सबारांक जेजूच्या मोगाचो अनुभव तांणी दिला. मनादीक बाप अनिल तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमच्या मिसावांत सर बरें मागता. आयच्या मिसाची साबेटवणी केल्या आमच्या पुनशेताचे रेक्टर मनादीक दोतोर रोनाल्ड कुटिन्नो बाप आमकां हर एका वाटेन ते सहकार दितात आनी आमकां हर एका रितीन मार्गदर्शन दितात. तुमच्या समेस्तांच्या नांवान तांचो उपकार बावडतां आनी देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या दिसा आमकां मुड्दोम आनी जेवणाक स्पॉन्सर दिल्ल्यांक मानाच्यो वांती वांटतेल्या मनादीक बाप अनिल डिसोजा आनी मुखार येवन मानाच्यो वाती दिवच्याक हांव उलो दितां. आज आमकां जेवण दिलां. देवादीन लेतिशा हेनरी मोंतेरो हांच्या उडासा खातीर तांच्या भुरग्यांनी वेलांकडी वाडो तांचो आमी मनापुर्वकी उपकार बावडटा. देव बरें करूं म्हणटा. देवाची विस्तार आशिर्वादां तांचेर आमचो पात्रोन संत मागोवन धाडून दी म्हणलें आमचें मागणें. मुड्दोम दिवन आमकां आदार दिला. लेतिशा हेनरी मोंतेरो हांच्या उडासाक तांच्या भुरग्यांनी वेलांकडी वाडो. जॉन दिव्या डिसोजा सान फ्रांसीस पयलो वाडो. ग्रेसी डिकुन्ना सान फ्रांसीस पयलो वाडो. एक भक्तीक सान जुआंव पावल दुसरो वाडो. एक भक्तीक सान जुआंव पावल दुसरो वाडो. वॉल्टर डिसोजा सान बस्त्यांव वाडो. विक्टोरिया नोरोन्ना बाळोग जेजू वाडो. आशा सल्डाना पोंपोय दुसरो वाडो. ऑजवर्ल्ड पिरेरा पोंपोय पयलो वाडो. ट्रीजा उपाध्याया वसाई. वेरोनिका डिसोजा सान बस्त्यांव वाडो. सिल्विया लोबो उर्वा. एब्राम डिसोजा पोंपोय पयलो वाडो. अरविंद सिक्वेरा सान पावल वाडो. लिल्ली मिस्कित बागेवन कुर्सा वाडो. रेमंड सिल्विया डिसोजा सान पावल वाडो. मुड्दोम दिवन आदार दिल्ल्या तुमकां समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. मोगाच्यानो मनादीक बाप अनिल डिसोजाक आमच्या दशमोत्सवाच्या संदर्भी आमी मोगाची काणीक दिवंक आशेता. हांव उलो दितां. आमच्या पुनशेताचे रेक्टर मनादीक दोतोर रोनाल्ड कुटिन्नो बापानी ही मेमेंटो दिवन तांकां दिवंक हांव तांच्या लागीं उलो दितां. देव बरें करूं फादर. उबी रावया. आतां जेवणाचेर आमी आशिर्वाद मागचो. मोगाळ भवन आनी भयणीनो आमी सगळ्याच्या जेवणाचेर देवाच्या आशिर्वादां मागतना हें जेवण आज वदकसून दिल्ल्या ह्या कुटुंबा खातीर विशेष तरान देवा कडेन आमी मागया. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा आयचो पवित्र दीस तुवें आमकां फावो केलय. ह्या पवित्र थळार येवचें भाग आमकां तुवें दिलें. सांजू हांव पावल दुसऱ्याची ससाई ताचे विनोवंदे मारी पात विशेष कृपा आमकां तुवें लाभयली. ह्या खातीर आमी तुका दिनवासता. तुजो उपकार आमी आटयता. बापा सांजू हांव पावल दुसऱ्याच्या विनोवणेन आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक तुज्या आशिर्वादांनी भर मोगान भर. आज ह्या त्रिदमेच्या पहिल्या दिसा आमचे खातीर तयार केल्ल्या ह्या जेवणाचे तुज्या आशिर्वादावत हें जेवण तो पवित्र कर. हें जेवण आज आमकां वदकसून दिल्या ह्या कुटुंबाचेर तुज्या आशिर्वादावत तांकां बेस्तावांनी भर बोळ भलायकी दी. मोतीक समाधान संतोश दी. तांच्या उदार मनाक 100 वांट्यांनी तूं प्रतिफल दी. हें जेवण आमी
हांगा तर ह्या पवित्र साळार शेवता आसतना ह्या जेवणा मारिपात आमच्या कुडीक भलायकी आत्मीक गठाई आनी आमचे थंय जायतें बरेंपण ह्या जेवणा मारिपात वाळोवन दी आनी त्या मारिपात आमी हर एकल्यानी सांजुवां पावल दुसऱ्या सारकें देवाचो मोग एकामेकाचो मोग त्या करण्यांनी दाखोव सदांच त्या मोगांत रावोंक आमकां कृपा दी. आज हें जेवण आमी सेवत आसतना ह्या संवसारांत जेवण नासतना बुकेवच्या बोवंडान सय उडास करता बऱ्या मनाच्या मनशा मारिपात तांकां ही जेवणाची कृपा तूं लाभय हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सांतू आधुनीक काळांतलो तरणाट्या तो आपुरबा येसो कुटुंबाक तो बदरासरो सर्वांक सन्मान वाल्लो तरणाट्या तो आपुरबा येसो कुटुंबाक तो बदरासरो सर्वांक सन्मान वाल्लो. Christ gowli povisa beso Krista dal ugdong gulo dello Eucharistan so mokshi kailo Bhaktum bhage bon morieso Christ gowli povisa beso Krista dal ugdong gulo dello Eucharistan so mokshi kailo Bhaktum bhage bon morieso Bhage bon suba paudusro Santum adunik kaळांतलो तरणाट्या तो आपुरबा येसो कुटुंबाक तो बदरासरो सर्वांक सन्मान वाल्लो तरणाट्या तो आपुरबा येसो कुटुंबाक तो बदरासरो सर्वांक सन्मान वाल्लो. Cristoso पाटलाव करून प्रेरणतो मोक्षाने जोडच्याक आमकां आदसतो कुटुंबांनी एक वर्सोच्या कारणतो दैवीक काकुळती सोबड भोगतो क्रिस्ताचो पाटलाव करून प्रेरणतो मोक्षाने जोडच्याक आमकां आदरसतो कुटुंबांनी एक वर्सोच्या कारणतो दैवीक काकुळती सोबड भोगतो सुबा दुसरो सांतो आधुनीक काळांतलो तरणाट्या तो आपुरबा येसो कुटुंबाक तो बदरासरो सर्वांक सन्मान वाल्लो तरणाट्या तो आपुरबा येसो कुटुंबाक तो बदरासरो सर्वांक सन्मान वाल्लो. Mogal buta sove omkar Maria आशीर्वादे पामका भगवान स्वाम पाव दुसऱ्या भगवान कुसचे कृपे गरम कामचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.